आर्थिक आणि सामाजिक सुधार, सुरक्षा आणि सुशासन तसेच युवा, नारी, गरीब आणि किसान ह्या चार घटकांक बळिश्ट करपाचो भाजपा सरकाराचो एक हावेस जावन आसा. आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता अभियान, योग आणि स्वस्थ भारत या आयामांक देशाक एक नवी ऊर्जा लाभिल्ली आसा. राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षण आणि भलायकी हातून केली प्रगती, कृषी आणि विज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रांत आमकां आनीकूय फुडें वचपाची गरज आसा. भारतीय जनता पक्षाचे मोदी सरकारान मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाळ ग्राम ज्योती योजना, डिजिटल इंडिया या सारकिल्या प्रकल्पांनी भारताक आधुनिक आणि सशक्त जावपाच्या नदरेन या दिशेक एक वाट करून दिल्या. जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना सारकिल्यो योजना देशाक एक नवे क्रांतीचे ल्हार घेवन आयल्यात. आणि अशा वेळार भारतीय जनता पार्टीचो वावर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमकां सगळ्यांक सांगाताक घेवन मुखार वचपाचें आसा. हांव मागतां कला आणि संस्कृती मंत्री, खेळा मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे हांचे कडेन ह्या समयार तुम्ही उलोवप करचे. मैदानाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे भारतीय जनता पक्षाचे खडेगाच खामे, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. त्याच प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक मानाचो मुजरो आणि मानाचो सलाम. आज भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या प्रचार सभेक आदरणीय देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांचे काही वेळान आगमन जातलेच. आणि या सभेक या व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे गोंय राज्याचे नवे दमाचे नेतृत्व, एक युवा स्फूर्तीदायक अशें व्यक्तिमत्व, गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आमचे उत्तर गोयचे उमेदवार आदरणीय श्रीमान श्रीपादजी नाईक, तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके भाऊ, दक्षिण गोयच्यो उमेदवारा मॅडम पल्लवी धेंपो, माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे सरकारांतले कॅबिनेट मिनिस्टर्स, त्याच प्रमाणे माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळेच आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर्स, बाकीचे सगळे विविध खात्याकडेन किंवा सेलाकडेन जुडिल्ले सगळे तमाम कार्यकर्ते, तुमकां सगळ्यांक परत एकदा म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाणीन अंदूची निवडणूक ही एक लोकशाहीचो उत्सव अशें म्हणून संबोधलेले आसा. हो खरोखरच लोकशाहीचो उत्सवा भितर जर बळकटी जर येतले जाल्यार म्हाका दिसता 100% या उत्सवा भितर सहभागी जावप हे तितलेच महत्वाचे आसा. आणि हो सहभाग जर करून जर घेतले आणि आम्ही जर ह्या सगळ्या लोक उत्सवाक जर सामील जर झाले जाल्यार खरे अर्थान लोकशाही बळकट झाली अशी आम्ही म्हणटले. आणि म्हणूनच तुमचेर आमचेर सगळ्यांची एक जबाबदारी येऊन पिपिल्ली आसा. ती म्हणल्यारूच मेच्या 7 तारखेक जे आमचे गोयचे दोन्ही मतदार संघाच्यो निवडणुका जावपाच्यो ज्यो आसात त्या निवडणुकीच्या मतदान दिसा संपूर्ण सक्रिय आमी सहभाग जर झाले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे दोन्ही जे मतदार जे आसात ते दैत्यवंत जावपा खातीर आमकां कोणूच आडोवपाक शकना. ही वस्तुस्थिती आसा. पण ही वस्तुस्थिती जर आमकां निर्माण जर करतले जाल्यार काही गोष्टी जबाबदारी आमकां आमच्या खांद्याचेर घेवचे पडटले, त्यो पेलच्यो पडटल्यो. आणि म्हाका दिसता आज असंख्य मोठ्या संख्येने या प्रांगणाचेर मोठ्या धैर्यान मोठ्या मनान आज निस्वार्थपणान गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे जर कोण जर आसा जाल्यार तुमच्या सारखे निस्वार्थपणे कार्यकर्ते. आणि ह्या कार्यकर्त्यांनी जर एक ठरयलें की आम्ही प्रत्येक आमचे सराउंडिंग जे एरिया जी आसात किंवा जे आमचे नेबर जे आसात, सखे सोयरे जे आसात, तांकां जर आमी जर व्यवस्थित जर
तांचो प्रचार किंवा तांकां आमी कन्विन्स जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आज आमी सहज ह्या लोकशाही आमी जैतिवंत करपाक शकता. पूण हे काम करता 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 गेली कित्येक म्हयने ज्या वेळार आमी लोकांच्या घरान वतात किंवा बैठकींनी वतात त्या वेळाचेर सहज एक मुद्दो आमच्या मुखार येता. तो मुद्दो म्हणल्यारूच आमी सहज म्हणजे एक आजेक म्हणलें किंवा आईक जर म्हणलें आई 7 तारखेचे मतदान आमी मारपाक जावपाक वचपाक जाय, त्या वेळार सहज म्हजी आजी आणि आई म्हणटा मतदान मारून म्हाका कितें मेळटलें. पूण हे ज्या वेळावर त्या आईक किंवा त्या आजेक किंवा त्या आजा पणजाक जर आमी सांगनात मतदान मारले नंतर आमी कितें मेळयलें आनी आमी कितें गमयलें हेजो जर इतिवृत्तांत जर आमी तांचे मुखार जर मांडिनात जाल्यार म्हाका दिसता 100% मतदान करपाचो जो संकल्प जो आसा तो म्हाका दिसता फोल ठरतलो. आनी म्हणूनच आमचे माथे वयर लायट्स आसा. ज्या रस्त्यान आमी तुमी आयिल्ले आसात त्या रस्त्यांचो जर आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयलें किंवा जे उदक आमी पितात हे सगळे जर कोणी थंय केल्ले आसात जाल्यार त्या त्या वेळा वयल्या सरकारांनी केल्ले आसात. आणि सरकार कोणाच्या आधाराचेर निवडून आयिल्ले आसात. सरकार जर निवडून जर कोणाच्या आधाराचेर जर आयिल्ले आसात जाल्यार प्रत्येकान या मतदारातल्या लोकशाहीन त्या घटनेन दिल्लो अधिकार, तो घटनेन दिल्लो हक्क यांच्या तो अधिकाराच्या प्राप्तींतल्यान सरकार निर्माण जाल्ले आसा. म्हणजेच आमी मारिल्ले मत, आमी दिल्ले मतदान याच माध्यमांतल्यान हे सरकार आज मुखार आयिल्ले आसा. आणि म्हणूनच गेली 10 वर्सां जाले केंद्राक आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वा सकल आमी काश्मीरच्या त्या पोतान ते कन्याकुमारी अशा विविध भागांत जर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार म्हाका दिसता चौफेर विकासाची आज गंगा व्हांवता. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर आमी सोशल सेक्युरिटी म्हणटात, आमी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर आमची थोडी जबाबदारी असता की हे जर कित्याक जर शक्य जर जाता जाल्यार तुमच्या सारकेले विचारवंत जर एक विजनरी लिडरांक जर आमी प्रोजेक्शन जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता बरे तरेची डेमोक्रेसी आज आमी मुखार हाडपाक शकता. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हाणीन विकसित भारत 2047चो संकल्प आज सोडिल्लो आसा. आज आदरणीय पंतप्रधानाचो संकल्प म्हणजे देशाचे तमाम कोटी लोक जे आसात त्या प्रत्येकाचो एक स्वप्न आसा की विकसित भारत 2047. कितली वर्सां उरिल्ली आसात? उरिल्ले जर कितले जर आसात जाल्यार म्हाका दिसता 23 वर्सां आजपासून उरिल्ले आसात. पूण 23 वर्सां मुखा वयले आमी स्वप्न पळयतात कारण आमकां जर घडये आमकां जर लोकांक जर एक कितें जर सांगपाक आशिल्लो किंवा आमचो इलेक्शनाचो मुद्दो जर आमकां जर उभारून धरपाक जर आशिल्लो जाल्यार आमी घडये म्हणटा आशिल्ले आमचें स्वप्न 2027 आसा. परंतु एका मिशन एक विजन दवरून आज आदरणीय पंतप्रधान आणि बाकीचे सगळे फुडारी जे आसात आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसात JPG नड्डा, आमचे गोयचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसात आदरणीय सदानंद शेटजी तानावळे आणि आमचे गोयचे मुख्यमंत्री जे आसात त्या प्रत्येक स्टेटीचो प्रगती कशी जावची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज हिरहिरीन आणि रात दीस आमी काम करता आसतना पळयतात. ना ऊन ना तान ना पाऊस प्रत्येक क्षणाक म्हजे सहकारी कॅबिनेट मंत्री जे आसात ते आज प्रत्येकाच्या घराघराक दस्तक दितात. आणि आज म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर आमी हे सगळे काही गोष्टी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी मुखार व्हरतात त्या वेळाचेर आमी एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय, खंयचे सरकार बरे तरेचे नेतृत्व आज दिवपाक शकता आणि या भारताचो प्रगतशील जो प्रत्येक आज स्पिकरांनी उलयलेलो आसा आमकां या जगा भितर विश्वगुरू जावपाक जाय, महाशक्तिशाली देश म्हणून आमकां मुखार येवपाक जाय. आणि महाशक्तिशाली देश म्हळ्यार जेन्ना मुखार येतले त्या वेळाचेर सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो त्या त्या वेळार जावपाची गरज आसा आणि त्या खातीर नेतृत्वाची गरज आसा, एक विजनाची गरज आसा. आणि मिशन जर आमी जर कंप्लीट जर करतले जाल्यार तुमच्या सारकेले हजारो हातांची गरज आसा आणि हाताच्या पेक्षा आज बुद्धिमत्तेची गरज आसा. आणि म्हणूनच ज्या लोकांनी ज्या आज नेतृत्वानी या फुडाऱ्यांनी या देशा खातीर किंवा आमच्या आदरणीय ल्हान अशा चिमुकल्या गोंया खातीर आज जीव तोडून जे काम जे करतात त्या आदरणीय आमचे सगळे आमदार मंत्री आणि बाकीचे आमच्या पक्षाचे निस्वार्थी कार्यकर्ते. आणि ह्याच अनुषंगान आज आम्ही 7 तारखेच्या जावपाक वेंचणुकेक
बाय पल्लवी धेंपो आणि आमच्या आदरणीय श्रीपाद भाऊ यांच्या प्रचार सभेक आम्ही उभे असत. ज्या बाय पल्लवी धेंपोन आज शिक्षण क्षेत्रात, व्यावसायिक क्षेत्रात, खेळामळाचेर क्षेत्रात आणि त्याचप्रमाणे आज विविध जे सामाजिक क्षेत्र जे असतात तातून एक आपलो ठसो उमटलेलो आसा. म्हणूनच त्यांच्या आशा पल्लवीत करपा खातीर आज पल्लवी धेंपो यांका दक्षिण गोंयच्यान तुम्ही भरभरून निवडून दिवपा खातीर आज एक निर्धार करपा खातीर आम्ही हांगा जमिल्ले आसात. पण निर्धार फक्त आमच्या मना भितरूच केलो म्हणून जायना. हो निर्धार जर करप जर असता जाल्यार आम्ही एक निश्चय घेतले. आज हांगसर हजारो संख्येने आज उपस्थित असतात आणि हजारो संख्येने उपस्थित असतानाच आम्ही एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, एक टार्गेट करपाक जाय की प्रत्येकान 40 ते 50 मतदारांक आम्ही कसं कन्विन्स करून तांकां मतदान करपाक लावपाक जाय. तेवूय आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हाक ते म्हळ्यार उसो कमळ आणि कमळाचेर शिक्को मारून जैतिवंत करपाक जाय. दोन्ही आमचे उत्तर गोंयचो सीट आणि दक्षिण गोंयचो सीट ह्या दोन्ही उमेदवाराक जैतिवंत करपा खातीर तुम्ही तयार आसतले अपेक्षा बाळगून हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता आसतना इतलेंच म्हणटलो की तुमचे मत हे प्रोग्रेसा खातीर मत आसा, तुमचे मत हे विचारा खातीर मत आसा, तुमचे मत हे संस्कारमय भारता खातीर मत आसा आणि तुमचे मत हे विकसित भारत 2047 खातीर आता तुमचे स्वप्न साकार जावपा खातीर आणि तुम्ही केल्ले जो कष्ट आणि जो थोडोसो आणि जर फार जर आम्ही घेतलो जाल्यार म्हाका सहजरित्या आमचे उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय आम्ही काबीज करपाक शकता. तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा आभार व्यक्त करता. व्यासपीठावेले सगळे मान्यवरांचे आभार व्यक्त करता आणि म्हाका एक संधी दिली बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हजे एक 2 शब्द ऐकले बद्दल परत एकदा सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा. देवान तुमकां बरे तरेचे आरोग्य, यश, धैर्य, धाडस, साहस, सामर्थ्य प्राप्त करून दिवचे आणि अशेच तरेचे मुखार या दोन्ही सीट जैतिवंत करपा खातीर तुम्ही नेटान काम करचे, जमान काम करचे अशें सांगून म्हजे एक 2 शब्द आटोपते घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं. एक महत्वाची अनाउन्समेंट. उपकार करून मातसो ढोल ताशे बंद दवरात. एक महत्वाची कळोवणी, एक महत्वाची उद्घोषणा हांगा जाता. 50,000 आमचे भाव भयणां हांगा, गोंयकार भाव भयणां आमचे सामकार हांगा आसात. तुमच्या उपस्थितीक आमी सलाम करता. या महामेळाव्यात 9 वर्साचे भुरगें आनंदिता केवट हांगा शेणिल्ले आसा. जर तर ते कोणाकडे पावले, ल्हान भुरगे जर तुमचे कडेन पावले, ताजें नांव आनंदिता केवट. ताजे आवय बापूय हांगा स्टेजीच्या फाटले वटेन ताजी वाट पळयता. उपकार करून त्या भुरग्याक हांगा स्टेजीच्या फाटले वटेन वा हांगा मुखार आमचे कडेन हाडून दियात. नाव आसा आनंदिता केवट, पिराय 9 वर्साची. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ, सशक्त, समर्थ तसेच स्वावलंबी भारत निर्माण जावचे खातीर निरंतर सक्रिय आसा. आधुनिक दृष्टिकोन धरून एक प्रगतीशील आणि प्रबुद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी आणि भारतीय सभ्यता तसेच संस्कृती आणि त्या मूल्यांतल्यान प्रेरणा घेऊन एक महान विश्वशक्ती निर्मित जावची असो आमचो एक हावेस आसा. सगळ्या नागरिकांक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय आणि समान जीण तसेच धार्मिक विश्वास आणि अभिव्यक्तीची मेकळीक मेळची म्हण आमी प्रयत्नशील आसा. मुखावेले उलोवप करच्या खातीर आमी मागतात पॉवर मिनिस्टर श्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन बाब ढवळीकर, तुमचे कडेन या समयार तुम्ही उलोवप करचे. एक घोषणा. भारत माता की, भारत माता की. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आज आमी हांगा मोठ्या संख्येन जमिल्ले आसा आणि ताजे कारण हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. आणि येता त्या 7 तारखेक
भारतातली सगळ्यात जगातली मोठी लोकशाही हाची निवडणूक आमच्या गोंयांत आसा आणि सबंद भारतात साधारण 2 महिने प्रत्येक राज्यात वेगळे वेगळे घटकाक वेगळे वेगळे तारखेक ही निवडणूक दवरलेली आसा आणि गोंय साऊथ आणि नॉर्थ गोवा ह्यो दोन्ही ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ती निवडणूक 7 तारखेक आसा आणि त्या खातीर मोठ्या मताधिक्यान आमचे जे 2 उमेदवार आसा तांकां निवडून हाडपा खातीर आमी हांगा सगळे जमल्या. म्हजे बरोबर ह्या व्यासपीठार आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे स्पीकर बाब रमेश, हांगासर आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, जे 2 उमेदवार उबे रावल्या दोन्ही हातूंत ते नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट माननीय श्रीपाद नायक, आमच्यो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेपो, म्हज्या विधानसभेतले सगळे मित्रमंडळ आमदार, मंत्रीगण, मगो पक्षाचे अध्यक्ष, हांगा आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे इतर पदाधिकारी, म्हजे मुखार बशिल्ले सगळे सरपंच, पंच, जिल्हा कावन्सिलर, मोठ्या संख्येन दबाज्यान हजर आशिल्ले, सगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले सगळे म्हजे मोगाळ भाव भयणी, पत्रकार, मिडिया, सगळ्यात पयलीं हांव गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघातले आमचे जे ग्रामदेवी आसा तिका विनम्र वंदन करता. आमच्या गोंयच्या साहेबाक आनी गोंयच्या साहेबिणीक विनम्र अभिवादन करता आणि एकूच स्लोगन दिता, जो स्लोगन सुरवातीक आमी म्हणुया, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मित्रांनो, आज ही जागृताय जावपाची गरज आसा आणि ही जागृताय प्रत्येक गांवांतल्या वाड्यार वचून करपाची गरज आसा. कारण येणाऱ्या 7 तारखेक आमचो विजय हो निश्चित आसा, पूण आमकां आमचें मार्जीन वाडोवपाक जाय आणि मार्जीन जर वाडयतलो जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान, मतदारान प्रत्येकाक हातभार लावपाक जाय आणि जो पर्यंत आमी हे करना तो पर्यंत आमचें मार्जीन वाडचें ना अशें म्हाका दिसता आणि ते तुमच्या हातांतल्यान आमचे पर्यंत येवपाक जाय. सबका साथ सबका विकास हाचे बरोबर सबका आशीर्वाद, म्हणजे तुमचो आशीर्वाद आयले शिवाय आमी सबका साथ सबका विकास करूं शकचे ना. आणि त्या खातीरच तुमचे कडेन मागता की ही जी निवडणूक आसा त्या निवडणुकाक आमकां स्पर्धा ना. काँग्रेस इंडियेचो गोंयचो जाहीरनामो पळया, हांव नकळो कितले लोकांनी तुमी वाचलो असो. तेच विशय रेल्वे डबल ट्रॅक, कोळसो, उदरगतीची कामां. अरे रेल्वे, कोंकण रेल्वे जेन्ना चालू जाल्ली तेन्ना हेच आंदोलन करताले आणि आज हेच कोंकण रेल्वे बसून वयर वता दिल्ली आणि मुंबय. हांव आतांच एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयतालो, आरे कोळसो आमी वाडयलो काय कितें? एनवायरमेंट मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की कोळसो वाडोवपूच ना म्हणून. कोळसो कोणी हाडलो गोंयांत? काँग्रेसीन हाडलो. काढा आणि पळया, इतिहास रोकडे विसरता. इतिहासाच्या नोंद परत परत लक्षात हाडपाक जाय
आणि जो कोळसो काँग्रेसीन गोंयांत हाडलो तोच कोळसो अजून पसून तितलोच गोंयांत येता. आता ह्याका जबाबदार कोण? आणि तुम्ही ते तुमच्या जाहीरनाम्यात घालता म्हणजे तुमच्याकडे पॉइंटूच ना जाहीरनाम्यात घालपाक. सागरमाला प्रोजेक्ट जर जाता आसत आनी नवे नवे जेटी जर बांदता जाल्यार थंय परत कोळसो म्हणटा. तुम्ही पयलीं सागरमालात कितें आसा तें पळोवपाक जाय. खरेंच तातूंत तें घातलां काय कितें हें पळोवपाक जाय. कारण सागरमाला हो कनेक्टेड टू जेटीज आशिल्लो आनी जेटी जेन्ना बऱ्यो जाता तेन्ना दळणवळण जी सेवा आसा ती बरी जाता. आज हांकां उदरगतीचें काम कांयच ना. जो उदरगतीचो 2014 माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते आतांच येतले आनी ते तुमकां संबोधीत करतले. 2014 ते आज पर्यंत गोंयाचेर विश्वास दवरून जवळ जवळ 30,000 कोटी रुपया गोवा सरकाराक दिल्या. आणि तातूंतले मेजर जे काम आसा पळय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड्स, वॉटर सप्लाय आणि बाकीचे सगळे पावर आणि इतर. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, 2014 पयलीं आमी या सरकार कोणाचें आशिल्लें? उदरगती खातीर तांणी कितें केलें? जुवारी ब्रिजाचो 3 फावटी फावंडेशन स्टोन ह्या लोकांनी घालो. एकदांय जुवारी पुलाचो खांब घालपाक प्रयत्न करूं ना. पूण जेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाले आनी MOST MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी जाले आनी त्या नंतर आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी ताजे बरोबर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तो सुरवात केलो आनी त्या नंतर कंप्लीट करून लोकार्पणूय केलो. 3,500 कोटीचो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण केल्लो आसा. आय एम प्राऊड कारण हांव एक तातूंतलो ल्हानसो सहकारी तांचो आशिल्लो. मित्रांनो, दुसरी गोष्ट घेयात, गोंयांत जवळ जवळ 251 किलोमिटरचे नॅशनल हायवे नेटवर्क आसा. हे नेटवर्क जेन्ना आमी हातांत घेतले तेन्ना आमकां खबर नाशिल्लें की हे नेटवर्क आमचे कडेन जातलें की ना काय म्हणून. पूण पयल्याच धपक्याक जवळ जवळ 120 किलोमिटर नेटवर्क माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आनी नितीनजी गडकरीन आमकां पास करून दिले. आज ते डॉक्टर प्रमोद सावंत कंप्लिशनाक व्हरता. हाचो अर्थ कितें? आनी आज तुमी जाहीरनाम्यांत काँग्रेसचे पळया, जाहीरनाम्यांत ते बरयता की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वर्कांक गोंयांत घेतले म्हणटा. कसली? स्वताची काय गोंयची काय गोंयच्या लोकांची? हे विचारपाची गरज आज आमकां आयिल्ली आसा. मित्रांनो, ती दुसरी गोष्ट डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर उलयता. 1980तली गजाल, इतिहास खूब जाणांक खबर ना. एका रातींत अर्सांतल्यान इंदिरा काँग्रेस कोण गेले सगळे जगाक खबर आसा. निवडून आयले अर्स म्हणून आनी एका रातींत गेले खंय? इंदिरा काँग्रेसी. आमी विसरूं शकना. आनी आमचे आमदार फोडून आज म्हणटा डिस्क्वॉलिफिकेशन जो एक्ट आसा ते चेंज करता. आमदार कोणी? म्हाका आनी म्हज्या भावाक दिपकाक. म्हाका आनी म्हज्या भावाक दिपकाक 1 वर्स MG आसतनाच भायर दवरलो. आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसतना आनी तातूंत आशिल्लो कोण? आज जो पळय ऑपोजिशन लिडर आसा ताजो बापायक मिनिस्ट्री मेळपा खातीर हें केलें, ताजे काकाक मिनिस्ट्री मेळपा खातीर हें केलें. आनी आज जाहीरनाम्याक ते सांगता की आमी हो एक्ट चेंज करता म्हणून. हो एक्ट तुम्ही त्या वेळार चेंज करपाक जाय आशिल्लो तुमच्या सरकार आसतना, आतां न्हय. कारण जो पळय करता ताका भरता अशें म्हणटा. आज तांची परिस्थिती ती जाल्ली आसा. आनी ही उदरगत करता आसतना आनी एक विशय हांव म्हणटा, व्हेरी इम्पॉर्टंट, जो ओपिनियन पोल जालो.
ओपिनियन पोला बद्दल हांव सलाम करता, त्याबद्दल दुमत ना. पूण वॉट अबाउट आमचे जे 1961तले आंदोलन जालें गोंया स्वतंत्र, ताचे विशीं तुमचें मत कितें? थंय तुमी खंय आशिल्ले? ओपिनियन पोलाचेर तुमी उलयता, पूण गोंय स्वतंत्र जाता ताचेर तुमकां मांय पडलेलो ना. जे मनीस ओपिनियन पोला आशिल्ले ते गोंय स्वातंत्र्याक आशिल्ले ना. 2, 3, 4 लक्ष्मीकांत बेंबरे, जो आमचो विजय सरदेसाय आसा ताचो मामा, दोनूय कडेन आशिल्लो. पूण बाकीचे हे जी पळय येणावळ आसा हे कांय करपाक तयार ना, ते नाशिल्लेच तातूंत. आनी त्या खातीरूच आमी एक लक्षांत दवरया, ही फटींगपणाचे जाहीरनामे जे आसा ते कुशीन दवरया. कारण ह्या जाहीरनाम्यांत गोंयची प्रगती जावची ना. हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, येता त्या 7 तारखेक सगळ्यांनी आपले सोयरे दायरे मित्र परिवार जे जे गोंयांत आसा तांकां सांगपाची गरज आसा. आनी तांकां एकूच सांगपाचें की आमचे चिन्ह हें कमळ आसा. आमचे 2 उमेदवार उबे आसा, नॉर्थाक बाब श्रीपाद नायक आनी सावथाक बाय पल्लवी देशमुख. आनी ह्या दोगांचेरूय शिक्को मारून तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडचें हें सांगपाची आमकां गरज आसा. तें आमी करुया अशें नमूद करता. आनी म्हजे 2 शब्द हांव आवर्ते घेता. जय हिंद, जय भारत. भारतवासी, भारताचे स्वस्थ आणि स्वच्छ मन की बात हाचे प्रेरणास्थल देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी. देशवासी जर आज कर्तव्य भाव प्रदर्शन करीत आसा जाल्यार ताजो आधारस्तंभ देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी. सकारात्मक सुत्राक घेवन एका नव्या दिशेन नव्या दिकेन जर प्रयाण करतात जाल्यार दिशा निर्देशक म्हणून नाव आमी घेतात देशाचे सन्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी. ग्राम, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधा भितर एक ऊर्जा स्थापन केल्या आणि अखंड स्रोत हाचे नाव एकूच म्हळ्यार देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी. लोकसभा निवडणूक 7 मे 2024 आणि ताच्या फाटभुंयेचेर आमी आज हांगा व्हडा संख्येन जमल्यात. मागता ज्येष्ठ नेते तसेच माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर बाब कामत तुमचे कडेन या समयार तुम्ही उलोवप करचे. भारतीय जनता पार्टीच्या पार्लमेंट इलेक्शनाच्या निमित्तान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मोठ्या बसकेक आमचे भितर माचयेर हजर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, आमचो सभापती बाब रमेश तवडकर, विधानसभेतले सगळे आमचे कलिग्स, सगळे मंत्रिमंडळातले आमचे मिनिस्टर्स, आमचे लोकसभेचे दोन्ही कॅन्डिडेट्स, उत्तर गोंयाचे श्रीपाद नायक आणि दक्षिण गोंयाचे पल्लवी धेपो, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना कारण टायम शॉर्ट आहा, आनी मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले कार्यकर्ते भावांनो आनी भयणींनो. 7 मेक लोकसभेची निवडणुका गोंयांत जावपाची आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही निवडणूक ही लोकल निवडणूक न्ही, म्युनिसिपालिटीची न्ही, पंचायतीची न्ही, ही संपूर्ण देशाचे भविष्य ठरोवपी न्ही, सगळे देशाचे भवितव्य ही निवडणूक ठरयता. आनी देशाचे लिडरशीप, देशाचे नेतृत्व कोणे करप हाचो निर्णय ह्या देशांतली जनता घेवपाची आसा. हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागपाक आयलां, तुमकां एक ह्या खेपेक इतिहास घडोवपाची संदी आसा. तुम्ही म्हणटाले इतिहास कसो घडटा? उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक जो उबो रावला वो ऑलरेडी 5 खेपेक खासदार म्हणून निवडून आयला, ताणें एक इतिहास घडयला. पूण जेन्ना तो 6व्या खेपे विजयी जातलो परत एक नवो इतिहास घडटलो की 6 खेपेक सेगीत निवडून येवपी आज पर्यंत गोंयांत कोण जावना, वो नवो इतिहास गोंयांत घडटलो. आनी दक्षिण गोंयांत
पहिले खेपेक एक इतिहास घडोवपाची संधी आमकां सगळ्याक मेळटा. पहिले खेपेक एक बायला म्हणजे खासदार म्हणून भारतीय जनता पार्टीन उभी केल्ली आसा. ती ज्या दिसा निवडून येतली तेन्ना गोंयच्या राजकारणात एक नवो इतिहास बरयलो वतलो की दक्षिण गोंयांतली खासदार म्हणून भारतीय जनता पार्टीची कॅन्डिडेट पल्लवी देपो ही पहिली बायल मनीस जातली जी खासदार म्हणून पार्लमेंटाक. आणि म्हणून आम्ही आज जे पळय उबे रावल्यात सगळे सपोर्ट करपाक, आमचे कार्यकर्ते सगळे नेटान करतात हे कोणाच्या बळाचेर, जाल्यार एका मनशान ह्या देशाक सक्षम नेतृत्व दिला आणि तो नेतो म्हणजे भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. 10 वर्सांत ताणें जें काम केल्लें आसा तें मागीर शिक्षणाच्या क्षेत्रात आसूं, हांव तागेलें पळयतालो वाचून, बारीक मनशाक तो विसरलो ना. ताणें मोठ्या लेवलाचेर खूब काम केलें, इंटरनॅशनल लेवलाचेर केलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलाचेर केलें. पूण सरकाराची गरज ही सदांच बारीक मनशाक जाय पडटा, गरीब मनशाक जाय पडटा. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीजीन केन्नाच बारीक मनशाचेर दुर्लक्ष केलें ना. आज 80 कोटी लोकांक तो फ्री रेशन दिता हे आज पर्यंत ह्या देशात केन्नाच घडलें ना. ताणें जें काम केल्लें आसा शिक्षणाच्या क्षेत्रांत, आमी सगळे मानतात की ह्या देशांत आनी जगांत 2 क्षेत्रां आसा, एक शिक्षणाचें क्षेत्र, एक आरोग्याचें क्षेत्र. हे 2 क्षेत्रां आसा पळय, दे टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. गरीबातल्या गरीब मनशाच्या काळजात जर खंयचें क्षेत्र टच जाता जाल्यार तें शिक्षण आनी आरोग्याच्या क्षेत्रांत ताणें कितें क्रांती घडयली पळय. आयुष्यमान स्कीम, आयुष्यमान भारत ही योजना जी प्रधानमंत्र्यान हाडली, ह्या योजनेचे आज कोट्यांनी लोक फायदो घेतात. गरीबातलो गरीब लोक ताचो फायदो घेतात. वेगवेगळ्या राज्यांनी नवी कॅन्सर हॉस्पिटल्स, वेगवेगळ्या राज्यांनी वेलनेस सेंटर्स, अशा तरेतरेचे गरीब लोकांक उपयोगी पडपा सारखे कामां ताणें ह्या देशांत केल्ली आसा. गोंयांत उदाहरण दितलो जाल्यार आयुष्य हॉस्पिटलच्या धारगळ एक मोठ्यांतलें मोठें आयुष्य हॉस्पिटल, दुसरें आयुष्य हॉस्पिटल मडगांव मोतीडोंगराचेर जे 6 म्हयने भितर उबें जावपाचें आसा. हाचो फायदो हो गरीब लोकांक आरोग्या कडेन निगडीत आसा तांकां जावपाचो आसा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत 40 वर्सां नंतर पयले खेपेक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडपाचें धाडस कोणें केलें जाल्यार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. हाचे पयलीं एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा ती सारकी नाशिल्ली. इतलेंच करून ओगी रावलो ना. नव्यो IITs, नवे IIMs, नवे हॉस्पिटल्स हे वेगळे आज आमकां ह्या देशांत उबे जाल्ले पळोवपाक मेळटा, जांचो फायदो गोंय राज्याकी जाल्लो आसा. गोंय राज्याकी हॉस्पिटलां जाल्या, गोंय राज्याकी तुका IIT मेळ्ळा. अशे तरेतरेच्यो ह्यो प्रोजेक्ट ज्यो संबंध बारीक मनशा कडेन आसा. कितल्योश्यो ITIs घाल्यो, कितलींशीं कॉलेजीस नवी घाली, जातूंतल्यान गरीब लोकांक एडमिशनाक त्रास जावपाक जायना. युनिव्हर्सिटी कितल्योश्यो नव्यो जाल्यो. ज्या पद्दतीन ह्या क्षेत्रांत नरेंद्र मोदीजीन काम केलां ताचो डायरेक्ट बेनिफीट हे गरीबांतल्या गरीब लोकांक जाता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर कितें केलां तें तुमी सगळें जाणा. हांव एकच गजाल सांगता, 9 जाणांक फाशीची शिक्षा जाल्ली काटार अरब राष्ट्रांत. सगळ्यांनी आशा सोडिली, ताज्या घरच्यांनी आशा सोडिली. हँग टील डेथ हे तांचो पनिशमेंट. आनी हो पनिशमेंट जेन्ना अरब राष्ट्रांत जाता कोणाची कापास्ताद नासता तांकां सोडून हाडपाक. पूण चमत्कार घडलो. फाशी दिवपाच्या 10 दीस पयलीं हे 10 जाण सही सलामत परत भारतात आयले आनी हे फक्त शक्य जालें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक लागून. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. कोणी येवन कितें उलयता, कितें सांगता हाचेर विश्वास दवरूं नाका. हांव सदांच सांगता की हो देश कसो आशिल्लो, ह्या देशाचें वर्णन कशें करतले. जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, अशें आमी सगळें वर्णन करतले. हो देश सुवर्णद्वीप आशिल्लो. ह्या देशांतल्यान सुवर्णाचो भांगराचो धूर वयर वता. अशें मोदीजीचो संकल्प आसा, दृढ संकल्प आसा की हो देश भारत परत एकदा सुवर्णद्वीप करप, परत एकदा ह्या भांगराच्या सुवर्ण धूर ह्या देशांतल्यान वयर वचप असो भारत करपाचो. सशक्त भारत, शक्तिमान भारत, ज्या भारता कडेन वाकडे नजरेन कोण पळोवपाक शकपाना असो भारत निर्माण करपाचो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी घेवन मुखार सरल्या. आमचें कर्तव्य जाता काय ना, आमचें कर्तव्य जाता काय ना ताचे हात बळकट करपाचे. तुमचे कडल्यान म्हाका आवाज जाय. आमचे कर्तव्य जाता अशें प्रधानमंत्र्याचे हात बळकट करपाचे, हय काय ना. मागीर आमी सगळ्यांनी निर्धार करपाक जाय. थोडे दीस उरल्या, 7 तारखे वोटींग.
दुसऱ्याचो प्रचार करपाचे आणि दुसऱ्याच्या प्रचाराचेर उलोवपाची सुद्दां गरज ना. आमची दोन्ही नाणी खणखणीत आसा, दोन्ही नाणी खणखणीत आसा. श्रीपाद नायकय खणखणीत आसा आणि पल्लवी धेपय खणखणीत आसा. आमकां दुसऱ्याक पेंट लावपाची गरज ना. वी गो विथ ए पॉझिटिव्ह कॅम्पेन टू द पीपल ऑफ गोवा आणि पीपल ऑफ गोवा विल सपोर्ट अस विदाउट एनी रिझर्वेशन अशी म्हाका खात्री आसा. दोन्ही सीट प्रधानमंत्री मोदीक हाडून दिवप. परत एकदा आमचें लक्ष कितें आसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक तिसरे खेपे प्रधानमंत्र्याच्या सिंहासनाचेर प्रस्थापित करप हे आमचे सगळ्याचे लक्ष आसा. ते लक्ष जर पूर्ण करतलो जाल्यार श्रीपाद नायक आणि पल्लवी धेंपो हांकां दोगांकी खासदार म्हणून दिल्ली धाडप. आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्याय हात घट करप आणि एका निमित्यान आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक ताज्या कामाची पावती दिवप. हे तुम्ही सगळ्यांनी करचे अशें तुमचे कडेन मागता आणि निमाणें इतलेंच सांगता. अब की बार फिर एक बार जय हिंद. जय हिंद. देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा थोड्याच वेळा भितर पावता अशें कळीत जाला. नमो ॲप तुमकां माननीय प्रधानमंत्रीक मेळपाचें आसा, तुमचे विचार तांचे म्हणसर पावोवपाचे आसात जाल्यार एक सोप्पो उपाय आसा. मोदीजीची ऑफिशियल ॲप नरेंद्र मोदी ॲप नमो ॲप. नंबर डायल करात, मोबाईल काढात आणि एक नंबर डायल करात 1800-2090-920 1800-2090-920 या नंबराचेर मोबायला वयल्यान एक मिस कॉल दियात. एक SMS येतलो आणि त्या SMSान एक लिंक आसतली. ही लिंक डाउनलोड करून नरेंद्र मोदी ॲप डाउनलोड करात आणि तुमच्या मोबाईल नंबराचेर एक OTP येतली. साइन अप करात आणि तुमचो प्रोफाईल तातून भरात. भारताचे विकास यात्रेंत तुम्ही अपडेट करात. राष्ट्र निर्माणात तुम्ही सहभागी जायात. भारतीय जनता पार्टीचे उतर 33% आरक्षण महिले खातीर दक्षिण गोंय लोकसभा निवडणूक 2024 आणि ताजी उमेदवार पहिली बायल मनीस पल्लवी बाय धेंपो आयज या निवडणुके खातीर उबी आसा. उद्देग, शिक्षण, समाजकार्य, खेळ, प्रसार माध्यम, कला, भाषा, संस्कृताय हातूंतले एक अभिमानाचे आणि उपाट यश सातत्यान मेळोवपी आणि घराण्याचे दायज कायम दवरपी पश्चिम भारतांतले एक उज्वल नाव म्हळ्यार धेंपो घराणे. धेंपो उद्योग समूह आणि लोकांक मेळिल्लो रोजगार, शिक्षण संस्थेतले हजारांनी जावपी ग्रॅज्युएट, खेळगड्यांक मेळपी प्रोत्साहन, समाजकार्य या कीर्तिवंत आणि नावलौकिक घराण्याची परंपरा नामनेचे उद्योजक गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हाचे प्रमुख श्रीनिवास बाब धेंपो आणि तांची घरकान पल्लवी बाय धेंपो तितलेच नाकतीन आणि नेटान भरत आसा. पल्लवी बाय धेंपो आणि राजकीय मळार पयलेच फावट पावल घाला. गोंयचे दर भयणीचो आवाज, अस्मिता आणि कर्तृत्वाक मान सन्मान आणि ताजेर जर विचार जावपाक जाय जाल्यार दक्षिण गोंयची लोकसभा निवडणूक उमेदवार 2024 ची पल्लवी बाय श्रीनिवास धेंपो हांकां निवडून हाडप आमचे कर्तव्य ठरता. मागता तुमचे कडेन या समयार तुम्ही उलोवप करचे. थोड्याच वेळान भारताचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी आमचे मदीं पावपाचे आसात. आमचे गोंय सरकाराचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री आणि आमचे उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक, आमचे सगळे हांगा माचयेर बशिल्ले मंत्री, आमदार,
भारतीय जनता पार्टीचे सगळे बरे मागपी सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार भावानो भयणीनो आनी म्हजे सगळे मोगार भावानो भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. दक्षिण गोंयांतली हांव आतां पर्यंत 20 मतदारसंघांनी हांव भोंवून आयलां. म्हजे 2 रावंड जाल्या, आतां म्हजे फालच्यान तिसरो जातलो. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की म्हाका तुमचे सगळ्यांचे मोलादीक मार्गदर्शन, आशिर्वाद, आदार, आपलेपण आनी मान तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिला. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज इतल्या व्हड संख्येनी तुमी सगळीं हांगा जमल्या, हांव तुमचो सगळ्यांचो आभार मानतां आनी सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटां. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी कडेन आशिल्ल्या आमच्या मोगाक लागून, आपलेपणाक लागून आमी सगळीं आयज हांगा आयल्यांत. प्रधानमंत्री म्हणून 10 वर्सां उपरांत तांची लोकप्रियता अखंड उरल्या आनी ताजे परसूय तांची लोकप्रियता व्हडा प्रमाणांत वाडल्या. तुमी हांगा इतले व्हड प्रभावान हांगा हाजीर आसा, ताका लागून हांव प्रधानमंत्री मोदीजी हांकां संवसारांतलो सगळ्यांक लोकप्रिय फुडारी म्हणून सातल्यान कित्याक मानता तें स्पश्ट जाता. मोदीजींक गोंयचो विशेश मोग आसा आनी गोंयकारांकय बी मोदीजीचेर खूब मोग करतात. ह्याच गोंयांत 2014 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके वेळार भाजपाचो प्रचार मुखेली म्हणून तांचें नांव एकमतान जाहीर जाल्लें. 2014 वर्सा प्रधानमंत्री जाल्ले उपरांत नवी दिल्ली भायर तांची पयली भेट गोंयांतल्यान आशिल्ली. आमचो भाई स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांचे कडेन तांचे खास मैत्री आशिल्ले. फाटल्या 10 वर्साच्या मोदीजीच्या काळांत आमी फुडारा खातीर, तांचे गॅरंटी खातीर गोंय तांकां मतदान करता कारण तांचे 24/7 लोकां खातीर काम करपाचो ट्रॅक रिकॉर्ड आमी पळयला. गोंय माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीक मत दितलें. गोंय माननीय प्रधानमंत्रीच्या विकसीत भारताचे 2047च्या विजनाक मत दितलें. दक्षिण गोंयची एक धूव म्हणून दक्षिण गोंयांत जल्मली आनी वाडिल्ली, आतां 2 दशकां वयर लोकसेवेन सक्रीयपणान वावुरपी एक धूव म्हणून हांव तुमचे मुखार उबी रावल्या. आमच्या मानादीक प्रधानमंत्रीजी नरेंद्र मोदी हांच्या लिडरशिपांतल्यान प्रेरणा घेवन हांवें राजकारणान प्रवेश करपाचो म्हजो निर्णय घेतला. तांचे खर परिश्रम आनी तांणी केल्ली उदरगतीचे कामां आनी दिल्ली आश्वासनां पुराय केल्ल्याचें पळोवन हांवें भाजपान येवपाचें ठरयलें. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीन लोकांची सेवा करपाचें माध्यम म्हणून राजकारणाक नवी दिशा दिल्या आनी आपल्या कामाच्या कर्तुत्वान समाजा खातीर वावुरल्यात. पक्षान म्हाका दोनी सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंटान म्हजी निवड केल्या बद्दल हांव केंद्र नेत्याचें आनी राज्य नेतृत्वाचें हांव मना काळजान आभार मानतां. आज आमी सगळ्यांनी आमच्या प्रधानमंत्र्याक उतर दिवपाक जाय. माननीय मोदीजी, गोंय तुमचे बरोबर आसा. मोदीजीचे विजनाक लागून फाटल्या 10 वर्सांत देशान अपूर्व गतीन आनी व्हडा प्रमाणान बदल जाल्याचे आमी पळयतात. सगळेच भारतीय आशावादी जाल्यात. विकसीत भारत होच फुडार. 10 वर्सां आदीं अशे अनुबंध रस्ते आनी पूल जातले हाची कोणा कल्पना तरी केल्ली आसतली? आमच्या अद्भुत जुवारी पुलाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा, तसोच अटल सेतूचोय बी. सबका साथ सबका विकासांतल्यान प्रेरणा घेवन भारतीय जनता पार्टी गरीब, शेतकार, तरणाटे आनी बायलांचे कल्याण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. तेच बरोबर प्रत्येक भारतीची खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट घडोवन हाडटा. गरिबांक फुकट रॅशन, जन धन, आयुष्मान भारताची फुकट भलायकी सेवा, पक्की घरां असो खुबसो आदार मेळ्ळा. मोदी की गॅरंटी योग्य दिशेन आनी प्रामाणीकपणान लागू जाता हाची तांकां खात्री आसा. बायलांक फुकट गॅस कनेक्शन, स्वावलंबन आनी खुबश्यो संदी मेळ्ळ्यात.
मोदी की गॅरंटीचेर विश्वास दवरपा सारको आसा हें ताकाय पडलां. राष्ट्रीय पातळीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की माननीय मोदीजीन 33% आरक्षण हें जाहीर केल्लें आसा आनी गोंयां 50% पयलींच आरक्षण लागून केल्ली ही सगळ्यांची अभिमानाची गोश्ट आसा. युवकांक चड शिक्षण संस्था, स्कील ट्रेनिंग, रीण आनी स्टार्टअप्स आदार मेळ्ळा. तांकांय पटलां की मोदी की गॅरंटी ही आश्वासनां पाळपी. आमच्या सावर्डे, वास्को आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचे रिडेव्हलपमेंट प्रवासान बदल घडोवन हाडला. स्वदेश दर्शन योजनेंतल्यान गोंयचे प्रिमियर पर्यटन थळ म्हणून आकर्शण वाडटलें. NIT, IIT अश्यो खूब शिक्षणीक संस्थाय तुमी पळयल्या. सर्वसमावेशक आनी समृद्धी भारता खातीर चालू आशिल्ले प्रयत्न सरकार उत्तर पाळटले हाची खात्री आसा. हांव तुमकां आश्वासन दितां की गोंयच्या कल्याणा खातीर हांव प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन काम करतलें म्हणून. हांव आयज तुमचे मुखार नम्रपणान उबें रावन तुमकां कमळाक मत दिवपाची मना काळजांतल्यान विनंती करता. तुमकां म्हजे खातीर मत म्हणजे मोदीजीक मत दिवप आनी दिल्लीन तुमचो आवाज जावपाचें हांव तुमकां आयज जाहीर उत्तर दितां आनी हाजे खातीर हांव मोलादीक मतांतल्यान तुमचो सपोर्ट मागतां. आयज आमचे राज्याचे मुखेलमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आसा. तुमी पळयलां 5 वर्सांच्या काळांत तांणी गोंयांत खूब म्हत्वाचो वावर आनी विकास केला. तशेंच आमचे बरोबर हांगा आमचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तानवडे आसा. तांणी दोगांयनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी सदानंद तानवडेन दोगांयनी म्हाका भरपूर प्रोत्साहन दिलां. दक्षिण गोंयांत प्रचार करतना म्हाका पक्षा कडल्यान, मंत्री कडल्यान, आमदारा कडल्यान, सगळ्या आमचे सक्रीय कार्यकर्त्यांतल्यान, सगळ्या जाणट्या कडल्यान, युवकां कडल्यान, स्त्री कडल्यान आनी समाजा कडल्यान म्हाका भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा. हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचें मोलादीक मत आमकां पडटलें म्हणून आनी दोनी दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत कमळ फुलतलें म्हणून हें म्हजी आश्वासन आसा. दक्षिण गोंयचे लोक सदांच म्हजे मुखेल प्राधान्य आसतले हें तुमकां म्हजें उत्तर. जय गोंय, जय हिंद. फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार. धन्यवाद सगळ्यांक. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार श्री सदानंद बाब शेठ तानावडे, तुम्ही म्हळ्यार एक जैताचो हावेस आणि तुमच्या नेतृत्वाखाला आम्ही हाज्या पयलीं वावर आणि त्या वावरांतल्यान आम्ही जैत हाताशिल्ले आसा. मागता तुमचे कडेन ह्या समयार तुम्ही उलोवप करचें. आजच्या या जाहीर सभेक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे पंचायत मंत्री मवीन बाब गुदिनो, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविबाब नायक, सुभाष शिरोडकर, मंत्री रोहन खंवटे, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री सुभाष फळदेसाय, सुजिनबाब ढवळीकार, अलेक्स सिकेर, बाबूश मनशारात, उत्तर गोंयचे आमचे उमेदवार आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, दक्षिणेची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो, व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे NDAचे अलायन्स पार्टनर दीपक बाब ढवळीकर, आमचे अपक्ष आमदार पार्टीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येन गोंय भरल्यान आयिल्ले 50,000 पेक्षा जास्त संख्येन आयिल्ले गोंय भरल्या म्हज्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दितां. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतां.
कारण तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या उल्याक मान दिवन गोंय भरल्या उत्तर खास करून दक्षिण गोंयच्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या संख्येन तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात. म्हाका खबर आसा तुम्ही आयकपाक आयिल्ले आसात आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी थोड्याच वेळान ते हांगा पावपाचे आसात. आणि ह्या हातूंतल्यान आज आमी पळयतात की 7 मेक निवडणूक आमचे दोनूय उमेदवार दोन्ही मतदारसंघा भितर फिरत आसात. आज पासून 9 दीस ह्या निवडणुकीक उरल्यात आणि ही निवडणूक आमकां वेगळी निवडणूक आसा. एक पयलीं आमी प्रत्येक वेळाचेर निवडणुकीक वयता आसतना एक वेगळेपण आसा. ह्या निवडणुकी भितर एक जे वेगळेपण आसा, ह्या निवडणुकीक आमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां तिसऱ्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान करपाचे आसात म्हणून ही निवडणूक आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी गेली 10 वर्सां ह्या देशाक लागून काम करतात आणि ह्या देशाक लागून काम करता आसतना ह्या देशातले अंत्योदय तत्व जे आसा ते समोर दवरून ह्या देशातल्या बारीक मनशाक वयर कशें काडटले हे तांच्यांनी पळयलें. ह्या देशा भितर जो तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्लो आसा, ही निवडणूक आसा, ही निवडणूक गेली 10 वर्सां तांच्यांनी केल्लें काम जें आसा ह्या कामाक शिक्कामोर्तब करपाची ही निवडणूक आसा. ही निवडणूक एक वेगळ्या पद्धतीची आसा. ह्या निवडणुके भितर येणारे विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा, जें स्वप्न आमी दोळ्या समोर दवरून ह्या निवडणुकेक वयतात, ह्या निवडणुकीच्या विकसीत भारताच्या स्वप्नाची ही सुरवात असलेली निवडणूक आसा. आणि म्हणून ह्या विकसीत भारताच्या ह्या निवडणुके भितर एक वेगळेपण आसा. आणि म्हणून सगळें करता आसतना गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी ज्या तरेन ह्या देशाचो विकास करपाचें काम केलें, ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी ह्या देशा भितर डेव्हलप केल्लो आसा. आणि हे सगळें करता आसतना तांच्यांनी मनशाचो विकासूय जावपाक जाय. कारण देश जर विकसीत जालो आसत जाल्यार मनशाचो विकास जावपाक जाय. एका देशा भितर जर आमचो देश जर नंबर 1 ताकद जातली आसत आणि ह्या देशातलो मनीस जर गरीब उरलो आसत जाल्यार जावचें ना. आणि म्हणून ह्या देशाचो विकास करता आसतना मनशाचोय विकास जावपाक जाय हे समतोल तांच्यांनी दवरलें. आणि हे सगळें करता आसतना तांच्यांनी 4 जाती आपल्या दोळ्या समोर दवरल्यो. आणि ह्या सगळ्यांत जर पयली जात जर खंयची आसत जाल्यार महिला शक्ती. भारतीय जनता पार्टीची महिला शक्ती ही आमची ताकद आसा. आणि तांच्यांनी ठरयलें की ह्या देशाक जर आमी सक्षम करतले आसत, हाच्या पयलीं आमी भाशणां आयकताले महिला सशक्तीकरण, महिला एम्पॉवरमेंट, पण भाशणां केली म्हणून महिला सशक्त जावची ना. नरेंद्र मोदीजी 10 वर्सां पासून तांच्यांनी सुरवात केली. म्हजो देश जर फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार समाजातली महिला जी आसा ती फुडें वचूं जाय. आणि महिला आसा तिका जात लागना. ही महिला खंयच्याय जाती धर्माची आसपाक शकता. आणि ह्या महिलेक प्राधान्य दिवपाचें काम नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्लें आसा. दुसरें जें तांच्यांनी केल्लें आसा ती युवा शक्ती. आमी ह्या जगातली सगळ्यात व्हडली ताकद आसा. ज्या देशा कडेन मॅक्झिमम जे युवा आसा तो भारत देश. 140 कोटी जनते भितर मॅक्झिमम आमचे युवक आसात. आणि त्या युवाक सुद्दां आमी फुडें जर हाडटले आसत, हो देश जर विकसीत करतले आसत जाल्यार तो युवा सुद्दां सक्षम करतो पडटलो हे तांच्यांनी जाणिल्लें आसा. आणि युवा आसा ताका जात लागना. युवा हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसपाक शकता. आणि ताच्यातली तिसरी जात जी आसा ती किसान शक्ती. किसान जो आसा त्या किसानाक आमी सक्षम करचो पडटलो. ह्या किसानाक तांच्यांनी विविध माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सक्षम करपाचें प्रोत्साहन ह्या देशा भितर दिलें. आणि सगळ्यात महत्वाची जी आसा ती आमी गरीब कल्याण. गरीब मनीस जो आसा ताका जात लागना. गरीब हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसपाक शकता. आणि त्यामुळे ह्या गरीबाक ह्या आमचे जे तत्व आसा अंत्योदय तत्व, ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूनी, त्या मनशाक जो पर्यंत ह्या सरकारान केल्लो विकास, ह्या सरकारान केल्ल्यो स्किमी, ह्या सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो जो पर्यंत आमी त्या मनशाक पावयनात तो पर्यंत आमी समजचे ना की आमी बरें सरकार दिवपाक शकले. आणि म्हणून आज आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्या देशातल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचत आसात. आणि म्हणून हे करता आसतना एक वाटेनच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुसऱ्या वाटेनच्यान मनशाचो विकास. आणि हे करून आज आमी जर पळयलें आसत 2014 पयलीं जर आमी पळयलें आसत ह्या देशाची आर्थीक वेवस्था जी आसा, आर्थीक स्थिती 11 नंबरचेर आशिल्ली. आज ह्या देशाची आर्थीक स्थिती 5व्या नंबरचेर पाविल्ली आसा. येणाऱ्या 2 वर्सां नंतर भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातलो. आणि आमी सगळे साक्षी आसात. ज्या तरेन आमी सगळ्यांनी शपथ घेतिल्ली आसा बाय 2047
भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी पळयतात की डबल इंजीन सरकार हांगा आमचे आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री गोंयचे मुख्यमंत्री आनी केंद्राक आमी पळयता आसतना पळयतात नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या डबल इंजीन सरकाराचो गोंयांक जो फायदो जाल्लो तोय आमी पळयतात. आज आमी पळयतात की काँग्रेस ज्या वेळाचेर ह्या देशा भितर राज्य करताली गोंयांत राज्य करताली ह्या जुवारी ब्रिजाचेर तांच्यांनी जितले फावंडेशन स्टोन घातिल्ले पण ते ब्रिज कंप्लीट करपाक शकले ना. गोंया भितर जर सगळे तांच्यांनी फावंडेशन स्टोन जर काडले भायर आनी बिल्डींग जर उबी करपाची ठरयली जाल्यार 3 मजली बिल्डींग तयार जातली. हे काम काँग्रेसीन केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचो विकास आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. ज्या तरेन आमी ब्रिजीस पळयतात अटल सेतू ब्रिज आसत जुवारीचेर जाल्लो दुसरो ब्रिज आसलो कोलवाळे जाल्लो ब्रिज आसलो आनी ज्या तरेन पत्रा देवी पासून पोळे नाक्या पर्यंत जाल्लो 4 लेन 6 लेन रोड आसलो. आनी म्हणून त्यात हांवें म्हणलेलें काँग्रेसीन सुरवात प्रचाराची केली आनी तांच्यांनी सांगलें मान्य केलें की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बरे रस्ते केले म्हणून पत्रा देवीच्यान ते बडगांव लोहिया मैदानाचेर एका वरान पावपाक शकले. हो आमचो विकास आसा. आनी म्हणून हे सगळें करता आसतना ह्या भागा भितर डेव्हलपमेंट आसतलो. हे 2 एअरपोर्ट गोंय आमचें धाकटुलें गोंय 11.5 लाख आमचे वोटर आसात 16 लाख आमचें पॉप्युलेशन आसा. पण ह्या गोंया भितर 2 एअरपोर्ट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आनी दाबोळी एअरपोर्ट हेच काँग्रेसवाले म्हणटाले की मोपा एअरपोर्ट जालो की हो बंद पडटलो. ही मोदीची गॅरंटी आसा. ही डॉक्टर प्रमोद सावंताची गॅरंटी आसा. ही भारतीय जनता पार्टीची गॅरंटी आसा. दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले ही गॅरंटी आमी आज दितात. वंदे भारत सारकेली ट्रेन आसतली किंवा गव्हर्मेंट कॉलेज आसतली किंवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतलें आयुष हॉस्पिटल आसतलें असो कितलो तरी विकास डबल इंजीनच्या सरकारान हांगा केल्लो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी आज म्हणटात की मोदी की गॅरंटी. कारण मोदीजी जी गोष्ट उलयतात ते करून दाखयतात. तांच्यांनी जे गोष्ट केल्ली आसा ते करतात. आनी आमी आज पळयता आसतना पळयतात की तांच्यांनी ह्या देशा भितर इतल्यो कांय गोश्टी केल्यो विकासाच्योय गोश्टी केल्यो आनी वेगवेगळे डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास करपाचें काम केलें. आनी हे सगळें करता आसतना विविध जे कार्यक्रम आशिल्ले जे आमी केन्ना चिंतून नाशिल्ले की जावपाक शकता. जम्मू काश्मीरचो 370वे कलम काडपाचो विशय आसत. आमी पळयतात अयोध्येक राम मंदिराचो विशय आसत. आमच्या मुस्लीम भयणींक दिवपी न्याय दिणारो जो ट्रिपल तलाकचो कायदो आसत. सिटीजनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट असले असे कितले तरी कायदे जे कोणे स्वप्नान सुद्धा चिंतूना. आमकां खबर आसा की बऱ्याचदा आमी चिंततात की सकाळच्या फांतोडीर जर एखादें स्वप्न पडलें जाल्यार खरें जातलें म्हणून. पण आज हांवें जे कितें 4 गोश्टी सांगिल्ले हे कोणाक 2014 पयलीं जर स्वप्नान आयले जाल्यार ते खरें जावचें ना हेच खरें आशिल्लें. पण नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशाचे सेवक म्हणून काम करतात 24/7 ज्या तरेन ते काम करतात. आमी पळयलें कोविड महामारी आयली आनी ज्या वेळार त्यांच्या लक्षात आयलें की कोविड महामारी येतकच म्हज्या देशांतलो गरीब मनीस जो आसा तो भुकेन मरपाक जायना. त्या मनशाक 2 वेळाचें अन्न मेळपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. आनी ह्या आमच्या मॅनिफेस्टोनी तांच्यांनी डिक्लेअर केलें की येणारी 10 वर्स आनी येणारी 5 वर्सां जी आसात ही 5 वर्सां सुद्धा ही स्कीम चालू उरतली. कारण गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर तांच्यांनी गोश्टी केल्यो. तर आज जर आमी पळयलें आसत या देशा भितर गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर 25 कोटी जनता ही बिलो पॉवर्टी लायनाच्या वयर आयल्ली आसा. कारण कितें? कारण ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाच्यो पॉलिसीज निर्माण केल्यो आपल्यो फॉरेन पॉलिसीज निर्माण केल्यो ह्या देशा भितर ज्या तरेन आमी पळयतात की स्वता उत्पादन केलें ह्या देशा भितर आमी खरेदी करपाचो विशय वोकल फॉर लोकल. ज्या तरेन ठरयलें की 140 कोटी ह्या देशाची जनता आसा. आमी एखादो प्रॉडक्ट जर ह्या देशा भितर काडलो आसत आनी तो जर आमच्या लोकांनी ठरवलं की आमी विकत घेवपाक जाय जाल्यार सुद्धा आमच्या प्रॉडक्टाक इंटरनॅशनल ब्रँडिंग हे आमच्या देशातले लोक दिवपाक शकतात. हे नरेंद्र मोदीजीन जाणलें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात वंदे भारत सारकेली ट्रेन आसतली अश्यो विविध प्रकल्प तांच्यांनी ह्या देशा भितर हाडल्यो. आनी हे जे गठबंधन आज आमी पळयतात ज्या गठबंधनान सदोदीत सनातन धर्माक व्हायरस म्हणिल्लो आसा. ज्या तरेन हे जे गठबंधन जे आसा ह्या गठबंधा कडेन दिशा ना तेंची दशा जाल्ली आसा. त्यांच्या लिडराक विजन ना. जे त्यांचे राहुल गांधी आज हांगा एक उलयतात फाल्यां दुसरे कडेन उलयतात. आनी म्हणून आमी ज्या तरेन आमच्या गोंया भितर आमचे 2 उमेदवार आसा. उत्तरेच्यान श्रीपाद भाऊ नायक 6व्या वेळाचे निवडणुकीक वयता. तांच्यांनी ज्या तरेन आमी उत्तर गोंया भितर काम केल्लें आसा त्या तरेन ज्या तरेन तांचो लोकां कडेन आसलेलो संबंध आसतलो लोकां कडेन बारीक मनशा कडेन त्याच तरेन वागपाची तांची जी संवय आसा
ह्या हातूंतल्यान उत्तर गोंयचे लोक तांकां परत सव्या वेळाचेर निवडून दितले हातून दुबावना. दक्षिणे भितर आमी पळयतात आमची पल्लवी श्रीनिवास डेंपो ही उमेदवार आसा आनी ह्या ज्या तरेन आमी तिका गेलो म्हयनोभर ज्या तरेन प्रचार करता, एक काम करपाची तिच्या भितर एक कॅपॅसिटी आसा. ज्या तरेन ती वेळ दिवपाचें काम केलें तिणी डिक्लेरूय करून सांगिल्लें आसा की पयल्या वेळाचेर दक्षिण गोंयाक लागून आपले स्वताचे लोकसभाचे खासदार म्हणून आपण ऑफिसूय ओपन करपाची आसात, जेणे करून ह्या दक्षिण गोंयच्या लोकांक लागून त्यांची कामां करपाक लागून ते करप. आनी ह्या दुसऱ्या वटेनच्यान आज आमी पळयतात की काँग्रेसचे उमेदवार जे उमेदवार आमी पळयतात ते जांकां ह्या देशांतल्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर त्यांचो विश्वास ना, जो विरियातो फर्नांडीस ज्यांच्यांनी दाबोळी निवडणूक लढयली आनी ज्यांच्यांनी NGO म्हणून काम केलें आसतलें, एक्टिविस्ट म्हणून काम केलें आसतलें, पण ज्या मनशान नवीन काम केलें, ज्या मनशाक ह्या देशाच्या घटनेचेर जाचो विश्वास ना आसत जाल्यार तो ह्या काँग्रेसचो उमेदवार म्हणून रावपाची ताका लायकी ना. कारण ज्या वेळाचेर नवीन तरे आपूण सहभागी जालो त्या वेळाचेर त्या नवीन वचच्या पयलीं ते कॉन्स्टिट्युशनाची शपथ घेवची पडटा. ज्या वेळाचेर उमेदवारी अर्ज भरचो पडटा अशा वेळाचेर ताणें शपथ घेवची पडटा. आनी ही शपथ घेतकच सुद्दां जाणेन सांगलें की आमचो भारत देश हांच्यांनी 1950 ही घटना एक्सेप्ट केली आनी आमी 61 स्वतंत्र जाले आनी आमचेर ही घटना थोपली अशा तरेचे उच्चार ताणें काडिल्ले आसात. तांच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकराचो अपमान केल्लो आसा, तांच्यांनी आपल्या पंतप्रधान नेहरूचो अपमान केल्लो आसा, तांच्यांनी ह्या देशांतले स्वातंत्र्य सैनीक आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांच्यांनी हे गोंय लिबरेट जावचें म्हणून काम केल्लें आसा त्यांचो अपमान आसा. हांव आज रमाकांत खलपाक विचारपाक सोदता ह्या व्यासपिठा वयल्यान विरियातो फर्नांडीस ज्यांच्यांनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसा त्यांच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा की जे कॉन्स्टिट्युशन आमचे लादले म्हणिल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटाचे रमाकांत खलप समर्थन करतात काय ना त्यांच्यांनी सांगचें. कारण तांच्यांनी वकील आसात, ज्यांच्यांनी मंत्री म्हणून काम केल्लें आसात, जांकां त्या लॉची नॉलेज आसा तांच्यांनी सांगचें. आनी म्हणून आज आमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात आमच्या नरेंद्र मोदीजी ज्याचें भाशण आयकपाक लागून आज आमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात. आनी त्यामुळे आमचे दोन उमेदवार जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा 1999 ह्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां 100% यश दिलें. आमचे दोनूय उमेदवार निवडून दिले. 2014 ह्या गोंयच्या जनतेन आमकां परत एकदा 100% यश दिलें. उत्तरेक श्रीपाद भाऊ आनी दक्षिणेक आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर. आज आमी तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतात, आज आमी गोंयच्या जनतेक सगळ्याक उलो मारतात. आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात श्रीपाद भाऊ नायक उत्तरेक आनी पल्लवी श्रीनिवास डेंपो दक्षिणेक, हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान दिवपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. आज आमच्या बरोबर सुदीनबाब धोडीकर आसा, आमच्या बरोबर आज NDA अलायन्साचे पार्टनर आमचे दीपक बाब धोडीकर आसात, आमच्या बरोबर आमचे अपक्ष आमदार आसात आनी गेल्या वेळाचेर आमच्या बरोबर नाशिल्ले सगळे ज्यांच्या बरोबर लोक आसात असे सगळे आज हांगा व्यासपीठाचेर आसात. रवी बाब नायक आसतले, दिगंबर बाब कामत आसतले, आमी पळयता आसतना पळयतात आमचे संकल्प बाब आमोणकर आसतले, बाबू कवळेकर आसतले, असे कितले तरी जे 2019 निवडणुकी वेळाचेर आमी केवळ 8,000 मतांनी हारिल्ले, हे आमचे बरोबर नाशिल्ले. पण आज हे सगळी मंडळी आज आमचे बरोबर आसा. सुदीनबाब धोडीकर आज आमचे अलायन्स पार्टनर आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या आधाराचेर गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादाचेर आनी म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या कश्टाचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की 7 मेक ह्या गोंया भितर मॅक्झिमम% तुमी सगळे वोटींग करून घेतले आनी हे सगळे घेता आसतना जास्तीत जास्त वोटींग भारतीय जनता पार्टीक दितले. आनी आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें आसा की नरेंद्र मोदीजीक तिसऱ्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान करता आसतना गोंयचे दोनूय उमेदवार जे आसात 100% यश हे आमी गोंयचे गोंयकार दितले आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा. आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें आसा की गेलीं 10 वर्सां ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या देशाची सेवा म्हूण केली, स्वताक प्रधानमंत्री म्हणून ना स्वताक सेवक म्हटलो आनी सेवा केली, त्या सेवेची पावती तांकां आमकां दिवपाची आसा. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेचो उत्साह हांवें हांगा पळयलो, ज्या तरेचे संख्येन तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात, हो सगळो उत्साह तुमचो जर हे पळयले आसत
जाल्यार 7 मेक आमी सगळेच जाण परत एकदा ह्या गोंयची दोनूय सिटां जी आसात, उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी धेंपो हांकां निवडून दितली अशी आशा व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. ढोल ताशांचो गजर आमी रावल्यात. ढोल ताशाच्या गजराक आमी रावल्यात. नेटान जावनी घोषणा आणि ढोल ताशांचो गजर. मातसो विसव घेयात. मातसो विसव दियात. ढोल ताशाच्या गजराक मातसो विसव दियात. हांगा तांत्रिक व्यवस्था चालू आसा. काय अडखळ निर्माण जाल्या ताज्या खातीर 1-2 मिनटां. तांत्रिक व्यवस्था जाग्यार घाली म्हणसर मातसो ढोल ताशाचो आवाज कमी जावनी अशें मागता. देशाचे युवा, महिला, गरीब आणि किसान या 4 घटकांक प्रगतीशील करपाचे धोरण भाजपा जनता पार्टीचे जावन आसा. स्वताची प्रामाणिक कारगिरी, पक्षनिष्ठा आणि प्रखर नेतृत्व आणि राजकारण करतना समाजसेवेची पुराय झालर गोंयभर पातळून दवरलेली. ताजे फाटले एक नाव म्हळ्यार ज्येष्ठ नेते आदरणीय श्रीपाद येसो नायक. सामान्यातलो सामान्य मनीस उपाट अधिकारान आमचो भाऊ अशें जर तुमकां म्हणटात जाल्यार ताजे फाटल्यान आसा ते तुमचें नितळ मन आनी मनांतल्यान आयकल्लो जनतेचो उलो आनी जनतेची केल्ली सेवा. 6 फावट तुमी वेंचणुकेक देंवल्यात. ह्या युवा आनी चैतन्यमय व्यक्तिमत्वाच्या समाजसेवेची वळख पुराय गोंयाक आसा. तुमच्या वावराची नोंद, तुमच्या समाज सेवेची नोंद, तुमच्या राजकीय सेवेची नोंद जनतेन घेतिल्ली आसा. आनी देखूनच उत्तर गोंयचे उमेदवार एक आत्मविश्वास आणि एक नेतृत्व, एक नाव आणि एक जय जयकार जावनी म्हळ्यार श्रीपाद येसो नायक. तांकां आमंत्रित करता आसतना एक जयघोष हांगा ह्या माटवान ह्या सभे भितर जावनी भारत माता की, भारत माता की, आपकी बार, आपकी बार. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीन लोकसभेच्या प्रचारानिमित्त आयोजित केलेल्या या जाहीर सभेक माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे माननीय अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडेजी, माचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराचे सगळे मंत्रीगण, आमचे NDAचे पार्टनर बाब दीपक ढवळीकर, इंडिपेंडंट आमदार, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ते, मतदार भावन आणि भयणीनो, उपस्थित पत्रकारी बंधूनो, हांव सगळ्यात पयलीं परत एकदा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. आम्ही खरोखरच भाग्यवान आसात. अवघ्या 6 महिन्याचे भितर या देशाचे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजीचे आगमन परत आज गोंयांक जाता आणि परत तांकां आयकोपाची संदी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. गेले 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुम्ही सगळे लोकसभेच्या आपापल्या मतदारसंघात, आपापल्या सगळ्या गावांत प्रचारात मग्न आसात. तुम्ही केल्ले परिश्रम, तुम्ही केल्ले कार्य निश्चितपणे खंय तरी मतदार ताची आठवण धरतले आणि त्या कामाक निश्चितपणे आमकां सगळ्यांक यश मेळटलें हातूंत सांगपाक हरकत ना. आणि हाचे रिजल्ट आमकां 4 जुनाक गोंयच्यो दोनूय जागा जिखून भारतीय जनता पक्षाचो विजय आमी साजरो करतले. भावनो भयणीनो, भारतीय जनता पार्टी असो एक पक्ष, पार्टी आसा ज्या पार्टीक घडोवपाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी केल्लें आसा. सुरवातेपासून तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आणि आशीर्वादान ही पार्टी आज इतली मोठी जाल्ली आसा. ताचे उदाहरण आज तुमच्या समोर आसा. 50,000पेक्षा जास्त मतदार, कार्यकर्ते या सभेक उपस्थित आहा. हाजे वयल्यान कळटा की भारतीय जनता पार्टीक तुम्ही कितली मोठी केल्या. 3 वेळा कंटिन्युअस भारतीय जनता पक्षाची सत्ता गोंयाचेर आसा. म्हणजे सारख्या सामान्य कार्यकर्त्याक तुम्ही सतत 5 वेळा निवडून दिलो आसा, ज्या मतदारसंघात पहिले खासदार दुसऱ्यांदा केन्नाच येवना. आणि अशा तरेच्या याच कामाक लागून उत्तरेक 5 फावटी, दक्षिणेक 1999 आणि 2014 तेही येवटेनी 100% विजय तुम्ही आमकां दिल्लो आसा, दोन्ही खासदार निवडून दिवन. आज हीच वेळ आसा की परत एकदा उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्याचो सीट हो भारतीय जनता पक्षाक आमी म्हणटात अब की बार 400 पार. या 400 गोंयाचे दोन्ही सीट हाडपाचें काम जें आसा आमी येणाऱ्या काळात आमकां सगळ्यांक करपाचें आसा आणि परत एकदा असोच इतिहास घडोवपाचो आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या जडणघडणीत तुमचो मोलाचो वांटो आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जे आसा, त्या सहकार्यान भारतीय जनता पक्ष आज फुडें गेल्लो आसा. आणि ज्या पद्दतीन गोंय सरकार, केंद्रीय सरकार हाणें मेळून जो काही गोंयाचो विकासाचो कायापालट केल्लो आसा, ही विकासाची गंगा या गोंयान उतरलेली आसा. हे तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे हांव परत एकदा नमूद करता. कठीण अशा महामारी, कोविड-19च्या महामारीक गोंयान कशी तरेची, सगळ्या देशांत कशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली. परंतु नरेंद्रभाई मोदीजीचे नेतृत्व, या नेतृत्वान जो काही देशातच न्हय तर जगात चमत्कार करून दाखयलो. जवळजवळ भारतान केन्नाच वॅक्सिनेशन करून नाशिल्लें. त्या वॅक्सिनेशनाची निर्मिती करून 130-35 कोटी लोकांक ते वॅक्सिनेशन दिवन तांकां कोविडा पासून वाचयले. इतलेंच न्हय तर वॅक्सिनेशन बाकी देशांक एक्सपोर्ट करून बाकीच्या देशांकय हे तरेचें काम ताणें उत्तम काम केलें.
कितले कोटी लोकांक खंय तरी अन्नधान्याची सप्लाय गरिबांक अजूनही हे धान्य दिवपाचें काम जे आसा ते करतात. 5 लाखांपर्यंत खंय तरी आयुष्मान कार्ड दिवन एक बॅकिंग आमच्या सगळ्यांच्या हातून दिले की कोणेच खंय तरी त्रासांत पडूंक जायना, तांकां हेल्थाची वेवस्थीत सुविधा मेळची. आणि त्याच पद्दतीन गोंयांक सुद्धा अशाच पद्दतीचें काम राज्य सरकार करता. आमचे सगळ्यांचे एक स्वप्न आसा की जशें विकसीत भारत हें स्वप्न घेवन नरेंद्रभाई मोदी आज फुडें वता आणि ह्या स्वप्नाचो पाठपुरावो करपाक तशें आमच्या अध्यक्षांनी सांगलें की 4 स्तंभांनी हें जें काम चालू आसा तें म्हणजे ताचा उल्लेख करता तें म्हणजे ह्या देशाच्या ह्या तरुणांक खंय तरी वयर फुडें व्हरपाची गरज आसा. दुसरो स्तंभ जो आसा तो महिलांचो आसा. तिसरो स्तंभ जो आसा शेतकरी किसान आणि चौथो स्तंभ आसा हो खंय ते गरीब कल्याण. ह्या चारय हांचेर जें काम चालू आसा तातूंतल्यान आज देशाक फुडें व्हरपाची गरज आसा आणि त्या पद्दतीन मोदीजी काम करता. खास करून एकाच स्तंभा संदर्भात हांव सांगता की आज महिला ह्या देशाची 50% पॉप्युलेशन महिलांची आसा. ह्या महिलांक जागृत केलेत, तांकां ज्यो काही अडचणी आहा त्यो पयस करपाचें काम विविध तरेच्यो स्किमी दिवन आज तांकां स्वावलंबी करपाचें काम मोदीजीन केल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर देशांत 33% महिला खातीर दिवप हे कितली वर्सां चर्चाच आशिल्ली. परंतु मोदीजीन जेन्ना नव्या पार्लमेंटाचें उद्घाटन जालें तुमी सगळ्यांनी पळयलां, तो पयलो दीस पार्लमेंटाचो आशिल्लो तो 33% महिला खातीर बिल पास करून हो दीस महिलांच्या नांवाचेर केल्लो आसा. इतलें म्हत्व आमी भगिनीक आनी आमच्या महिलांक दिल्लें आसा. आणि ह्या खातीर आमची दक्षिण गोव्याची उमेदवार सभापती पल्लवी धेंपे आमी सुरवात केल्ली आसा की 33% आसाच आसा, परंतु आमी ह्या गोंयचे 50% आरक्षण दिवपाची सुरवात आमी केल्ली आसा. आणि म्हणून चड करून हांव सगळ्या आमच्या भगिनीक आव्हान करता, येणाऱ्या निवडणुकीक 7 मेच्या निवडणुकीक 50% संख्या तुमची आसा. आणि म्हणून हो जो तुमकां मान दिल्लो आसा, आमच्या पंतप्रधानांनी तुमकां जो मान दिल्लो आसा त्या मानाची कदर करून सगळी महिलांची मतां ह्या महिलांनी तुमकां अपील करता की तुमची जी मतां आसात ती तुम्ही जर दिली, तुम्ही जर ह्या मताचो ओघ आमच्या पल्लवीबाई धेपेक दिलो जाल्यार निश्चितपणे मोठ्या मताधिक्यान आमच्या जी आसा पल्लवी धेपे जी आसा निश्चितपणे निवडून येतल्यो. आणि हे काम तुमचें आसा, हे काम तुम्ही करूंक जाय. आमी तुमच्या फाटल्यान आसाच आसा. आणि ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक अपील करता की तुम्ही सगळ्यांनी येणाऱ्या निवडणुकीक ज्या पद्दतीन आतां पर्यंत सहयोग दिल्लो आसा तो सहयोग असो चालू दवरून परत एकदा दोन्ही सीट दिवून आमी गोंयांत हो विजय प्राप्त करपाची गरज आसा. भावनो भयणीनो, आज आमचे विरोधक जे आसात ताणें खंय तरी खोटारडेपणाची खंय तरी सीमा पार केल्ली आसा. आणि ते भलतेच नाकाशिल्ले खोटारडे आरोप दोन्ही वटेच्यान तेच चल्ला. आमच्यान जो एक उमेदवार आसा उत्तर गोव्याचो हो जर अशे तरेचो खोटो प्रचार करता की स्वता खंय तरी स्कॅन्डलांत गुंतलेलो आसा रमाकांत खलप, ताणें म्हाजे कडेन चर्चेचें आव्हान केल्लें म्हाका. आनी आव्हान कसलें की तो जेन्ना 18 म्हयने खासदार आशिल्लो त्या 18 म्हयन्यांत केल्लो ताजो विकास आणि म्हजो 25 वर्सांचो विकास हाजेर चर्चा करूया म्हणून हांवें ताका सांगलें की खरी चर्चेची जावंक जायी, चर्चा करपाची गरज ना. तुका त्या वेळेला लोकांनी उत्तर दिल्लें आसा, तुवें जर 18 म्हयन्याक बरो विकास केल्लो जाल्यार तूं परत निवडून येतलो आशिल्लो. 1999 तूं म्हजे कडल्यान हार खावची नाशिल्लो, लोक उत्तर गोंयचे लोक तुका हार दिवचे नाशिल्ले. परंतु तेन्ना तुका निवडणुकीन भायर वळयलो तेन्ना चर्चेचो विशयच सोंपलो. परंतु तुका जर खरीच चर्चा जर करूं जाय आशिल्ली, तुमी जे लाखो आपल्या गरीब भावा भयण्याचो जो काही सत्यानाश केल्लो आसा, म्हापसा अर्बन बँकेच्या नांवान तुवें जी लूट केल्ली आसा आणि तुवें केल्ल्या त्या लुटीमुळे आज अक्षरशः ज्यांचे कोणाचे पेन्शनाचे पयशे आशिल्ले, ज्यांचे कोणाचे फिक्स्ड डिपॉझिट आशिल्ले, हे सगळे जे बुडोवपाक कारणीभूत तूं एकाच्या स्वार्था खातीर तुज्यो सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. थंय चर्चा कर आणि ते चर्चेचो वेळ घालून लोकांक हे पयशे परत मेळून दी, तर तुजें आमी आयकूं शकतात म्हणून. आणि अशें करून सगळे कशे विकास कांय करूं ना. विकास जर करूं ना
जर तूं खंय तरी म्हापशेच्यान जेन्ना पणजे येता तेन्ना त्या हायवे वयल्यान तूं येवना, मांडवीच्या अटल सेतू वयल्यान तूं पार जावना, पत्रादेवी ते बोळे हो जो हायवे जाला हे वटेन तूं केन्नाच वचूना आनी म्हणून गेला असल्या कदाचित दोळे बंद करून गेलो आसतलो. तूं गोंय जेन्ना हातूंतल्यान तुका लोकांनी रिटायर केलो त्या वेळी ते खंयच्याच गांवांत तुजी फेरी जावना आसतली, कारण थंय जो विकास केल्लो आसा तो तूं गेले शिवाय तूं कळटलो कसो. त्या गांवांत जे काही विकास जाल्लो आसा, जवळ कम्युनिटी हॉल जाल्ले आसात, खंय तरी स्मशानभूमी जाल्ले आसात, पूल जाल्ले आसात, अनेक तरेचे प्रकल्प जाले, स्कूल बिल्डिंग जाल्ले आसात, हे तुका पळोवपाक मेळटले आशिल्लो. परंतु हे जाणून बुजून जो अपप्रचार लोक सगळे जाणात, तुमची सवंगां लोकांनी वळखिल्ली आसात, ह्या काँग्रेसीन लोकांक सदांच फटयले. आज ह्या देशाचो ऑपोजिशन लिडर न्हय तो काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी जो आसा तो कशे तरेचे फटवेले तो तुमकां खबर आसा. हो पयले ताचो स्टेटमेंट हांवें पळयलो, ह्या देशाची गरिबी आमी पटपट करून आपूण काबार करतलो. परंतु हेज्या आज्यान प्रयत्न केलो, हेज्या आजेन प्रयत्न केलो, हेज्या बापायन प्रयत्न केलो, पूण गरिबी हेका हटोवंक जालना. ती गरिबी आज मोदीजी हटयता, पयस करता, हे तांणी लक्षांत दवरचें. अन्य कित्येक तरेचे जे आसात ते हातूंच्यान आमी पळयतात की ह्या काँग्रेसीन ह्या देशाचे एक तर्फी राज्य केले 60 वर्सां, परंतु ह्या देशाच्या गरिबाक तसोच दवरलेलो. त्या बरोबर एक शेवटचो जो एक विशय आसा तो विशय इतलोच, ह्या देशाक कसो फुडें व्हरलो म्हजे पयलींच्या वक्तांनी तुमचे समोर दवरलेले आसा. ह्या देशाची प्रगती सर्वार्थान सगळ्या विशयांतून प्रगती जाल्ली आसा आनी ह्या देशाक 2047 एक विकसीत राष्ट्र करपाची संकल्पना आणि स्वप्न तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर मोदीजीन पळयल्लें आसा. आज आमची अर्थवेवस्था 5व्या स्थानाचेर आसा. येणाऱ्या 1.5-2 वर्सांक ती 3ऱ्या नंबराचेर आसतली आणि नंतर 2047 हो जो काळ आसा ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक जे स्वातंत्र्य आमकां सगळ्याच्या त्यागा लागून मेळ्ळां, हे स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्साक हो देश ह्या जगान नंबर 1 जातलो आणि आमी करतले ह्या भावनेन मोदीजी आज काम करीत आसात. परंतु आज दुर्दैव आसा हे काँग्रेसचे फुडारी जे आसात जेणी फक्त सत्ता राबयली स्वताच्या स्वार्था खातीर, स्वताच्या कुटुंबा खातीर आणि आपली घरां व्हरली. आणि अशा तरेचो एक दक्षिणेचो जो उमेदवार आसा तो स्वता कॅप्टन म्हणटा, कॅप्टन कदाचित जाला आसतलो पूण आमकां डावट आसा. तो म्हणटा ह्या देशाची घटना 1961 आमचेर थोपयली. हांगा एक उदाहरण तुमकां दिता. 2 तरेचे कॅप्टन आमी हांगा आयकले, वास्को ह्या हितून 2 तरेचे कॅप्टन आमी आयकले. एक म्हणजे कॅप्टन मयेकर, ताणें देशाच्या हेका लागून आहुती दिली आणि ती आहुती जेन्ना दिली तेन्ना पत्रकारांनी तेच्या आवयक विचारलें की ह्या संदर्भात तुका कितें म्हणचें आसा. आमकां कांय ना, आपूण सॅटिस्फायड आसा. म्हज्या पुताचो हे जो आसा देह जो आसा तो देशाच्या कारणां लागून खंय तरी गेलो आनी म्हाका अभिमान आसा. आणि म्हजो जर दुसरो भुरगो आशिल्लो जाल्यार आपूण ह्या देशाच्या सेवेक दितलो आशिल्लो. परंतु हो जो कॅप्टन आसा तो कारगिल विजयाची गोश्टी सांगता. कारगिल खंय समुद्र आसा काय आमकां खबर ना, परंतु सांगता. आणि तोच कॅप्टन जेव्हा भारताच्या घटनेचे हात धरून जेन्ना सोपूत जेणे घेतिल्लो त्याच घटनेचो ही निंदा करता. ह्याच घटनेक ही घटना आमचेर थोपयली म्हणटा. आणि अशा तरेचो जर कॅप्टन आसत तुम्ही वळखयात, निवडून आयल्या नंतर या देशाची जो घटना नाही त्या देशाचे घट्टन करपाक तो फुडें आसतलो अशें म्हाका सांगन दिसता. आणि म्हणून ह्या लोकांक आज वळखोवपाची गरज आसा. ह्या तुमचे कडेन येतले, तरेतरेची सोंगां करतले, फटींग म्हणून उलयतले आनी भोलोवपाचो प्रयत्न करतले. तुमी सगळे सुज्ञ आसात, पूण येणाऱ्या काळांत ह्या देशाक फुडें व्हरपा खातीर आमकां सगळ्यांनी एकजूट जावन नरेंद्रभाई मोदीजीक परत एकदा तिसऱ्यांदा आमकां पंतप्रधान करपा लागून आमी सगळ्यांनी येणाऱ्या 10 दिसां वावरचे आणि दोन्ही सीट जिखून हाडपाक तुम्ही सगळ्यांनी मदत करतली अशी आशा व्यक्त करता. आणि तुमकां सगळ्यांक काळजा पासून देव बरें करून माझे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की जय. मागता गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे कडेन तांणी उलोवप करचें. भारत माता की. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 5 मिनटांनी ह्या हांगासर पावता आणि 5 मिनटां भितर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे भाशण सुरू जावपाचें आहा. म्हाका खबर आसा
दोनच मिनटां, एक मिनिट. म्हाका खबर आसा तुम्ही सगळे जाण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे भाशण आयकपाक आयल्यात. 5 मिनटाच्या भितर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी उलोवपाक सुरवात करतले. हांव तुमकां फक्त रिक्वेस्ट करपाक आयला, मोदीजी येयसर 5 मिनटां हांव तुमच्या मुखार उलयतलो. व्यासपीठाचेर आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे, बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ल्या समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणांनो, ही निवडणुका विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपाक आमी हांगासर उपस्थित आसा. हय काय ना? हय जाल्यार सगळे जाण म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करात. दोनूय हात. भारत माता की वंदे. अब की बार फिर एक बार मेरा परिवार. खूप खूप धन्यवाद. हांव एकूच गजाल सांगपाक आयला की आता त्या 7 तारखेक निवडणुका आसा. 7 तारखेच्या निवडणुकेक आमचे उमेदवार श्रीपाद नाईक आणि पल्लवी ढेंपो आसा. जो इंडी पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष आसा, तांच्यांनी जे हांगासर उमेदवार दवरल्या, कोण तरी रमाकांत खलप आणि विरेटो फर्नांडीस. रमाकांत खलपाचेर उलयता आसतना श्रीपाद नायक हांच्यांनी सांगले 3.5 लाख लोकांचे पयशे लुटपी जर कोण आसात जाल्यार तो रमाकांत खलप, ज्याने पुराय गोंयांतल्या 3.5 लाख जनतेचे पयशे, कारण तुम्ही आत्ता एफिडेविट दिल्या उपरांत पळयले ताचे स्वताचे डेपोजीट जर कितले आशिल्ले, स्वताचे शेअर्स जर कितले आशिल्ले, 25,000च्या वयर ना. लोकांचे पयशे 2 कोटी आणि त्याच्या वयर आसात. लोकांचे घामा कश्टाचे पयशे जर कोणी लुटल्या जाल्यार हांव स्पश्ट म्हणटलो रमाकांत खलपात. आणि ताची फाटली एकदा प्रेस कॉन्फरन्स काढून पळयात. ताणें स्वता सांगला म्हापसारबान बँक जर फोंडान कोणी घातली आसात जाल्यार ती काँग्रेसीन घातली. स्टेट वूड जाला तेन्ना काँग्रेसीन फोंडान घातली, हो त्याचो स्वताचो स्टेटमेंट आसा. टायम टू टायम शेड्ड्याचो कलर बदलता तशें स्टेटमेंट बदलपी हे राजकारणी आसात. हांकां देश प्रथम लोक प्रथम हे पडलेले ना. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जर काम करता आसात जाल्यार आमच्या खातीर देश प्रथम, राज्य प्रथम आणि लोक प्रथम आसा. दुसरो कॅन्डिडेट जो विरेटो फर्नांडीस, त्यांचो स्टेटमेंट तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. अरे भारताची राज्य घटना माथ्यार मारले हो त्याचो स्टेटमेंट आसा. आणि स्वतः सांगता आपण उलोवंक ना म्हणून ताणें पळोवचो व्हिडिओ. अरे प्रत्येक गोंयकारान पळयला तो व्हिडिओ जो माथ्यार मारलो. हेजो अर्थ कितें? गोंयकारांक कोंकणी कळना, ताज्या बरोबर तो दुसरो फातोर्डेचो गोवा फॉरवर्ड म्हणून घेवन भोंवता. तेका सारकी कोंकणी कळना आसतली. जेका कोंकणी कळना तेणे पळोवचो ते विजय सरदेसायान. आणि बरें जालें की रोखडोच तेजो दुसरो ऑडियो भायर आयलो म्हणून. विजय सरदेसायाचे खरें रूप म्हाका दिसता विरेटोनूच सांगलें. कितें आसा तें त्या ऑडियोच्या रुपांतल्यान मायनिंग कोणी बंद उडयलें हेंय तेणी सांगलें. कशा पद्दतीन सगळ्यांच्या बरोबर संगमतान हे सगळे राजकारण करतात हेंय बी जे आसा पळय न्हू, हेंय विरेटोनूच सांगलें. आमी सांगूंक ना. अरे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की त्या विरेटोन सांगचें की तो ऑडियो आपलो न्ही म्हणून. अरे जो मनीस म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर बाप युरिया लेमांव हाणें कितें केलां किंवा ताज्या बापायन कितें केलां हेंय त्या ऑडियोंतल्यान तो सांगता. ह्या विजय सरदेसायान कितें केलां हेंय त्या ऑडियोंतल्यान सांगता. गोंयची जनता वगी बसचिना. म्हाका दिसता बँक लुटारांकूय वगी बसचिना आणि अशा पद्दतींतले गोंयचे लुटारे आसात तांकांय वगी बसचिना. डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात जो गोंयचो विकास केला 35,000 कोटी रुपयापेक्षा चड पयशे हे गोंयाक दिल्यात. तांच्याय कडेन डबल इंजिन सरकार असले. 2004 ते 2014 हे त्यांचेय डबल इंजिन सरकार असले. बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर आसात. तांकां जर विचारले जाल्यार ते सांगतात की तेन्ना सरकार आशिल्ले तेन्ना जर आमी विचारूंक वचात गोंयाक कितें थोडे पयशे मेळटले काय म्हणून, एकूय पयसो मेळचो ना म्हणून केंद्रांतल्यान सांगताले. मोदीजीन ते करूंक ना. मोदीजीन फक्त सांगले की तुम्ही प्रोजेक्ट धाडात आमी सँक्शन करता. आणि म्हणून तर आज
गोंयांत मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, अटल सेतू जालो, जुवारी जालो, मनोहर पर्रीकर बायपास जालो, गालजीबाग, माशा आणि तळपण या 3 न्हंयचेर ज्या जाग्यार 1.5 वर लागताले आज 5 मिनटांनी कारवार पावता. आज आमी ज्या मार्मागोवा शहरात आसा त्या मार्मागोवा शहरात जे कंजेशन जाताले थंयसरलो पोर्ट कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे 3,500 कोटीचो प्रोजेक्ट आज मार्मागोवा शहरा खातीर जालो. आज MPT ज्या जाग्याचेर आसा ते शहर आमकां टुरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणून जे डेव्हलप करपाक जाय थंय टुरिजमाचो व्हडलो प्रोजेक्ट ह्या मार्मागोवा टावनात येवपाचो आसा. आमी पळयता की त्या वेर्णा आशिल्ल्या म्हालसाच्या देवळाच्या परिसरात की परत एकदा पूर्ण सुशोभीकरण केल्ले हे म्हालसाचे टेम्पल आसा. अशा पद्दतीत गोंयचो विकास करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, डबल इंजिनचे सरकार हे कटिबद्ध आसा. मित्रांनो, आमी फाटली 10 वर्सां आमी जे सांगलां तें केलां. मोदीजीन जी गॅरंटी दिल्या ती केल्या म्हणून तर मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास आसा आणि अशी गॅरंटी की ती पुराय करतलो हाजी गॅरंटी मोदीजी दिता. आज भाऊन म्हणटा तशें तो कोण तरी काँग्रेसचो नेता राहुल गांधी तेजो आजान कितें केला, त्याच्या आजयेन कितें केला, ताच्या बापायन कितें केला हे सगळें तुमच्या मुखार दवरलें. अरे गेली 50 वर्सां काँग्रेसची राजवट आणि गेली 10 वर्सां मोदीजीची राजवट ही तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. या पुराय देशातलो विकास पळयला. ज्या पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होय तुम्ही पळयला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयल्या तांकां रिसीव करपाक येता आणि 5 मिनटांनी सुरू दवरता. तुम्ही जयघोष चालू दवरात. देव बरें करूं. ज्या क्षणाची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ते भारताचे लाडके पंतप्रधान आणि विश्वगुरू माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा पावल्ले आसा. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. अब की बार फिर एक बार फिर एक बार बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की. आमचा सगळ्यांचा उत्साह, आमचा सगळ्यांचा आवाज हांगापासून दिल्ली पर्यंत पावपाक जाय आणि त्या खातीर सगळ्यांनी उभे राहून मोठ्या नेटान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करचे. बोलो भारत माता की. अब की बार नेटान जावनी, अब की बार फिर एक बार मैं हूं मोदी परिवार, मैं भी हूं मोदी परिवार. अब की बार बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आताच महाराष्ट्रातली सभा आटोपून त्याचबरोबर अख्ख्या भारतभर भ्रमण करीत अनेक असे जे जाहीर सभा आपल्या ताकदीचेर, सामर्थ्याचेर आणि तेजाचेर अशा प्रचंड लोकां फुडें साक्षात आपले सगळे विश्वगुरू जावपाचे स्वप्न साकार करपाक आमच्या मुखार जे मार्गदर्शन करपी श्री नरेंद्र मोदीजी महाराष्ट्रातली सभा, कोल्हापूरची सभा आटपून आमच्या गोंयान आमकां सगळ्या गोंयकारांक मार्गदर्शन करपाक आयल्या. तांकां ज्या उर्जेन गोंयकारांनी आतापर्यंत स्वागत केल्लें आसा त्याच उर्जेन, त्याच नेटान दोन्ही हात वयर काडून मोठ्या नेटान हांगासर सगळ्यांचे मोबायल पेट्टात. म्हाका दिसता असो स्वागत, असे उत्साहपूर्वक स्वागत करून दाखोवया. बोलो भारत माता की. पेटयात आपापले सगळ्यांचे मोबायल आसूनी, मोबायल वयर काडून लायक घेवन मोदी मोदी नेटान जावनी. शाबास.
ह्या वटेच्यान सगळे आपल्याले मोबाईल वयर काढात. श्री नरेंद्र मोदीजी माननीय पंतप्रधान, विश्वगुरू, आमचे प्रेरणास्थान, त्याच बरोबर असे आमकां उर्जा दिवपी एक नेतृत्व, एक व्यक्तिमत्व. ह्या वटेच्यान म्हज्या उजव्या हाताक मोबाईल कमी आसात, मातशे मोबाईल वयर काढात. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आमच्याकडे 2 हात असा आणि 2 हातांनी शेकड्यांनी ताळयो असा. प्रत्येकाच्या मोबाईलाची लाईट आयज भारताचे प्रधानमंत्री, आमचे प्रेरणास्थान, विश्वगुरू, विश्वनेता माननीय नरेंद्र मोदीजी हांगा थोड्याच वेळा भितर पावतात. तांचे येवकारा खातीर ढोल ताशाचो गजर असोच नेटान दवरात आणि म्हणूया आपकी बार, आपकी बार, भारत माता की, भारत माता की. मोदी जी आप आगे बढ़े, मोदी जी आप आगे बढ़ो. भारत माता की. भारताचे स्वस्थ मन की बात, ताजे प्रेरणास्थान सन्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी. देशवासीचे कर्तव्य भाव आणि ताजे प्रदर्शनाचो आधार स्तंभ देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. प्रत्येकाच्या मनात जर सकारात्मकता आसा जाल्यार त्या सूत्राक एक नवी दिशा दिवपी दिशा निर्देशक देशाचे प्रधानमंत्री, विश्वनेता श्री नरेंद्र मोदी जी. ग्राम, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातली ऊर्जा आमचे प्रेरणास्थान, अखंड स्रोताचे एक अक्षय नाम, ते म्हळ्यार देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हांगा पाविल्ले आसा. काय खिणा भितर ह्या मंचाचेर पावता म्हणून आमकां कळीत जाता. सगळ्यांकडे मागता मोबायलाची लायट तशीच दवरात, ढोल ताशांचो गजर तसोच दवरात, उत्साह आणि उमेद तशीच दवरा. आमी थोड्या वेळा खातीर थांबता. तांचे आगमन हांगा जाता.
देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय सन्माननीय विश्वनेता नरेंद्र भाई मोदीजी हांगा पावल्यात, असंख्य ताफो घेऊन हांगा पावल्यात. कांय खिणा भितर ह्या मंचाचेर येता, तांचे आगमन जाता. मागता सगळ्या कडेन, सगळ्या भाव भयणां कडेन उत्साह, उमेद आणि एक नवे उर्जेचे सादरीकरण आमच्या जय घोषातल्यान जावनी, जय नादातल्यान जावनी. परतून एकदा म्हणूया, भारत माता की, भारत माता की. तांची आम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ते माननीय विश्वगुरू, आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते, भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीजी हांगसर पावले आसा. सगळ्यांकडे मागता, आता आपली बॅटरी लो करनाकात, सगळे मोठ्या नेटान उबे रावात आणि ज्या गोंयकारांक आदर दित्यान आमी स्वागत करतात त्या नेटान आमी मोठ्यान आमी स्वागत करूया. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. आमचे भारताचे लाडके पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा पाविल्ले आसात आणि आता थोड्याच वेळात आमच्या मध्ये दाखल जातात. बोलो बोलो भारत माता की. सगळ्यांनी मोठ्या नेटान तांचे स्वागत करचे. सगळ्यांनी मोबाईल आपापले आपका स्वागत. मागता ॲडव्होकेट अनिता थोरात, श्रीमती हेमांगी गोलतकर, श्रीमती अनिता कवळेकर आणि श्रीमती परिमल सामंत. त्याचप्रमाणे श्रीमती आरती बांदोडकर, डॉक्टर देविया राणे, श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात आणि श्रीमती दिलेला लोबो. त्याचप्रमाणे श्रीमती सुवर्णा तेंडुलकर हांचे कडेन पारंपरिक तुरो आणि माले आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वनेता श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां भेट दिवची. त्याचप्रमाणे मागता गोय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि पक्षाध्यक्ष गोय राज्याचे सदानंद बाब शेट तानावडे हांचे कडेन तांणी पारंपारीक कुणबी शाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजींक हांकां भेट दिवची. भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान प्रेरणा घेऊन स्वयंपूर्ण गोंय हे उद्दिष्ट दवरून आमचे युवा नेतृत्व म्हळ्यार गोंयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करतना गोंयचो विकास होच ध्यास मनात दवरपी डबल इंजिन सरकार तांचे ध्येय आणि उद्दिष्ट आणि शिस्तबद्ध मुखार दवरून कार्याची गवाय दीत आसा. मागता तुमचे कडेन ह्या समयाचेर तुमी उलोवप करचें. आयच्या विजय संकल्प रॅलीक आमकां संबोधीत करपाक आयिल्ले नारी शक्तीक अभिनंदन करपी, युवा शक्तीक कौशल्य दिवपी, किसान शक्तीक सन्मान दिवपी आणि गरिबाचे कल्याण करपी आमचे मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हांचे स्वागत करपाक तुम्ही सगळ्यांनी नेटान परत एकदा घोषणा दियात. माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून, सगळ्यांनी दोन्ही हात वयर करून माननीय मोदीजींचे तुम्ही स्वागत करात. भारत माता की, वंदे, अब की बार, मेरा परिवार. आयच्या या सभेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त समोर आशिल्ले म्हणजे पत्रकार भाव आणि समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणांनो, गेल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन या देशाचेर आणि गोंयाचेरय राज्य केले.
बट जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट मोदीजीच्या कार्यकाळात जी 10 वर्साक जाली ती हाज्या पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्ली. आमी सगळ्यांनी गोंयांतली वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयल्या आसतली. जुवारी पूल पळयलो, अटल सेतू पळयलो, मनोहर पर्रीकर बायपास पळयलो, की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयलो, किंवा आमच्याक आशिल्ले विविध प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी टुरिझम हे जर कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आनी फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात शक्य जाले. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी गोंयांत जे करपाक शकले, गोंयांत ITI पासून IIT पर्यंत अशा विविध प्रकारचे स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग जर आमकां कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त मोदीच्या काळाकूच शक्य जाले. माननीय मोदीजीच्या सरकारांतल्यो 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, प्रधानमंत्री विमा योजना आसतली, प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना आसतली, हर घर नल से जल आसतले, हर घर शौचालय आसतले, हर घर बिजली आसतली, किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, प्रधानमंत्री इन्शुरन्स कार्ड आसतले, यासारख्यो असंख्य योजना गोंय सरकार यापैकी 4 योजनांनी 100% जर दिवपाक शकले आसात हाचो सार्थ अभिमान आमकां आसा. आणि 70% योजना हे गोंय पुराय करपाक शकले. म्हणून तर खऱ्या अर्थात आमी जे म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर आमी गोंयचो विकास करपाक शकले. आणि परत एकदा आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर यही समय है, सही समय है. या देशाची आर्थिक घडी 11 नंबरा वयल्यान 5व्या नंबराचेर जर कोणी हाडली आसात जाल्यार ती फक्त मोदीजी धाडली. आणि 3ऱ्या नंबराचेर व्हरपा खातीर आमकां परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हे प्रधानमंत्री करपा खातीर गोंय सच्च आसा. आणि तेकाच लागून हांव तुमकां मागता, हांगासर आशिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार जावं खलप जो बँक लुटारू आसा, किंवा जावं तो विरेतो आसतलो जेका संविधानाचो आदर करिना, बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानाचो जो अपमान करता तेका गोंयची जनता घरचो रस्तो दाखयतली. जेका आपल्या काँग्रेसीक आणि काँग्रेसीचे लिडर राहुल गांधी हाकाय ज्यांनी विकत दिला ताजेर कितें विश्वास दवरचो. म्हाका दिसता ह्या दोगांयकू गोंयची जनता ह्या भ्रष्ट काँग्रेसीक, भ्रष्टाचार करपी काँग्रेसीक घरचो रस्तो दाखयतले. आणि विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपी आणि या देशाक परत एकदा जे वैभव प्राप्त करून दिल्या त्या सगळ्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी आमी प्रधानमंत्री करतले. आज जर गॅरंटी कोणाची आसात जाल्यार फक्त मोदीजीची गॅरंटी आसा. गॅरंटी कसली? 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाची. गॅरंटी कसली? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाची. गॅरंटी कसली? CAA लावपाची, सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट इम्प्लिमेंट करपाची. आणि 1 नेशन 1 इलेक्शन गॅरंटीचेर कोणाचे विश्वास आसा? मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास आसा. आणि म्हणून हांव तुमकां मोदीजीच्या गॅरंटीच्या विश्वासाचेर सांगता, अरे दाबोलीचो एअरपोर्ट ताजेर राजकारण करपाची गरज ना. हो दाबोलीचो एअरपोर्ट जो आसा हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणूनच चालू उरतलो. मोदीजीच्या गॅरंटीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां गॅरंटी दिता, हो एअरपोर्ट चालू उरपाची गॅरंटी जी आसा ही माझी गॅरंटी आसा. आणि तेकाच लागून साऊथ गोंयान आमी परत एकदा लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात, बट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स हे आमी साऊथ गोंयान सुरू करपाचे आसा, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात लोकांक हाचो फायदो जातलो. अरे आयज पर्यंत गोंयच्या जनतेचे जर विशय कोणी सोडयले आसात, अरे ST रिजर्वेशनाचेर सांगताले माझ्या गावडा, कुणबी आणि वेळेप ह्या भावांक जर कोणी STचो स्टेटस दिलो आसात जाल्यार तो मनोहर भाईच्या काळात, अटलजीच्या काळात. आणि आज जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर दिता आसात जाल्यार ते मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. अरे गेली कितलीशीच वर्सां आमचे जे भाव पासपोर्ट वेगळो घेवन गेला तांकां हे फटयत आसा. अरे काँग्रेसीन फटयले तुमकां ड्युएल सिटीजन ड्युएल तुमकां हे दितले म्हणून. OCI कार्डाचो विशय जर कोणी सेटल केलो आसात जाल्यार तो फक्त आणि फक्त मोदीजीच्या कार्यकाळात जावपाक शकलो. आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नाशिल्ले ते विशय जे आसा हे मोदीजीच्या काळातूच शक्य जाले. म्हणून भाव आनी भयणानो, हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां जाय. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊक 6वे फावटी निवडून हाडून इतिहास करपा खातीर जाय. दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपोक तुम्ही पहिले फावटी महिला खासदार करपा खातीर गोंयकारांचो आशिर्वाद जाय, तोच मागपा खातीर आमी तुमच्या मदीं आयला. आणि म्हाका खास करून सांगपाक दिसता, येता त्या 7 तारखेक तुम्ही सगळे जाण कमळाचो बटन दाबून
मोठ्या प्रमाणात आम्ही जगा म्हणता की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास काँग्रेसीन जर आजपर्यंत कितें केला असत जाल्यार जाती भेद केला धर्मभेद केला तू हिंदू तू मुस्लिम तू क्रिस्तांव तू मतां घालपाक जाय आमकां हे केला मोदीजीन जर कितें केला असत जाल्यार विकासाची राजनीती केल्या नव भारत निर्माणाची राजनीती केल्या आत्मनिर्भर भारत कसो घडपाचो हो ठरयला आणि त्याच आत्मनिर्भर भारता वयल्यान स्वयंपूर्ण गोंय कशें घडोवपाचें हे भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान ठरयला आणि म्हणून तर परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर माननीय मोदीजीचो नव भारत निर्माण करपा खातीर तुमची सगळ्यांचो साथ आमकां जाय तुमचे सगळ्यांचे मत आमकां जाय तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय तुमचो सगळ्यांचो मोग कमळा खातीर जाय दितले काय ना दितले काय ना दितले जाल्यार परत एकदा दोन्ही हात वयर करून माझ्या बरोबर भारत माता के वंदे अब की बार फिर एक बार मेरा परिवार मोदी जी आप आगे बढ़ो खूप खूप धन्यवाद तुम्ही ज्यांचे भाषण ऐकपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे उत्सुक आसात ते रोखडेच तुमच्या मुखार येता तुमचे देव तुमचे बरे करू और अब विनम्र प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के इस अवसर पर आप सभा को संबोधित करें। समस्त गोयकारांका मजो नमस्कार। 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे, बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, SC ST OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर रहा था, तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथ राव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य है, गोवा के चर्च भी
उतने ही खूबसूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव दो धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा एनडीए की है, जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। मुझे याद है, मैंने यहीं गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ, सबका विकास। सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सैचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है? 100%। यहां बिजली कवरेज कितनी है? 100%। यहां एलपीजी कवरेज कितनी है? 100%। यहां नल कनेक्शन कितने हैं? 100%। और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है।
आपके सपने ही मोदी के संकल्प है और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का, मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल
माता पिता दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं, कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्च आ जाता है, तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए ना। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया, हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएगी। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है। और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में
डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सब का फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, ये आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं पहले वहां काम करो, ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है। मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, मेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है मेड इन इंडिया, ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले। जुवारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहां वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता होगा। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है, उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं
कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती, लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे? क्या कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे? क्या साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 बोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 बोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से 1 बोट सरकार जब्ता कर लेगी, 1 ही बोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों? ईवीएम। चुनाव हारना तय है तो क्यों? तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती है की इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध,
और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, 7 मई को होने वाले चुनाव में आपको देश विरोधी हर ताकत को हराना है। आपका सपना पूरा करने में साउथ गोवा से बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो और नॉर्थ गोवा से मेरे पुराने साथी श्रीपद नायक, ये दोनों विजयी होकर के आएंगे। ये दिल्ली में मेरी बहुत मदद करेंगे, दिल्ली सरकार को मजबूती मिलेगी और आपको आपके सपने पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और मेरे गोवा के भाइयों बहनों, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करवाएंगे, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भारी मतदान करेंगे। देखिए, गोवा के साथ मेरा एक और रिश्ता है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था। तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे 2 मजबूत साथी पार्लियामेंट पे चाहिए। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य लीजिए। अच्छा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, करोगे? जरा हाथ ऊपर बता करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाइए और कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय महिला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारा चुनाव मंच सज चुका है।